Ushakalara bara 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 bara. Ari ba 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 la ra ra ba 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 la ra 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 ra. Shala ra 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 ra. Shakalara bara 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 bara. Shikalara bara 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 bara. Ridala ra bara ra 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 bara ra 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 ra. Shikala ra bara 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 bara. Shidile ra 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 ra. Shala ra 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 bara 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 bara. Shikala ra bara 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 Praise the bara Lord. bara. Praise Thank God. you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Okay, Hallelujah. let's sign ourselves in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Bapaचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मगळा बापा आम्ही तुका अर्गान दिता मगळा जेजू मगळा पवित्र आत्म्या आम्ही तुका अर्गान दिता. Thank you for this day. Thank you for this time. या वेळापासून या दिसापासून आम्ही तुका अर्गान दिता That you have taught us so many things today आयच्या दिसा जायत्यो संगती तुवें आमकां शिकयलें that will help us to renew our minds हेच्या वरवीं आमचें मन परिवर्तन करूंक आमकां कोमो जावच्या पासत and to focus ourselves in the Word of God. आनी अशें आमचो ध्यान देवाच्या उतराचेर दवरूंक फावो जावच्या पासत. Lord, we are in the Lenten days आमी आतां ह्या करजमाच्या दिसांनी आसा where an opportunity for each and every one of us आमकां एक अवकाश जावन आसा हर एकल्याक to meditate on your sacrifice तुवें कितें तें कुर्सार कितें केलाय सॅक्रिफायस तें आमकां नियाळ करूंक that you did through your Son, our Lord Jesus Christ, हे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं केल्लें जावन आसा. where we experience His love, His grace. केदळ आमी तुजो मोग आनी ताची कृपा आमी अनुभव करता. As the Bible says, yet we were sinners, Christ died for us. सॉरी Bible says, and yet we were sinners, Christ died for us. पवित्र पुस्तक सांगता आमी फातकी आसल्या जाल्यार क्रिस्त आमचे खातीर मेलो म्हूण. Thank you, Lord. अर्गां सोम्या This sacrifice cannot be done by any one of us, ही सॅक्रिफायस कोणाय वरवीं आमच्या वरवीं करूंक साध्य ना. but you did it पूण तुवें आमचे पासत केलें because you want us to live a beautiful life. कित्याक तुका जाय आमी एक बरें सोबीत जिवीत जियोंक. And now we take each and every teaching त्या देखून आमी हर एक तूं कितें शिकयता आमी घेता and we study that आनी आमी शिकता. God is asking us to live a life कित्याक देवाशेत आमी एक बरें जिवीत जियोंक to example for others, एक बरें एक देखीचे जिवीत हेरांक बरें देख दिवनचें जिवीत जियोंक to live a life of love and forgiveness. एक मोगाचें आनी बक्षणाचें जिवीत जियोंक. And this is possible हे साध्य केदळा जाता म्हणल्यार through the Holy Spirit पवित्र आत्म्याचे शक्तीन who is inside of us. जो आमचे भितर आसा. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या we surrender ourselves to you. आमकां सगळो तुका समर्पित हांव. We know that you are inside of us, कित्याक आमकां कळीत आसा तूं आमचे भितर आसाय. leading us, तूं आमकां चलयताय guiding us आमकां मार्गदर्शन दिताय in the pathway त्या वाट सारके वाटेर. which God had for us. कित्याक देवान कशें निर्मला त्या प्रमाणे Help us to renew our minds आमकां कुमोग कर आमचें मन परिवर्तन करूंक so that we will not fall in sin again, अशें परत आमी फातकाक पडना जावच्याक but reject them आनी ते नाकारूंक and also teach others आनी तशें तेरांक आमी शिकोवंक how to overcome कशें आमी ताचे वयर जैत व्हरूंक and reject everything from kingdom of darkness. कितें काळोखाच्या राजाचे हर एक संगत्यो नाकारूंक या तिरस्कार करूंक. Thank you, Lord, स्वामी आमी तुका अर्गां दिता for taking complete control of this session. हे संपूर्ण ह्या शिकोवण्याचे नियंत्रण तूं काणगोंच्या बसत. Take complete control of our vocal cords. आमच्या ताळ्याचो नियंत्रण तूं काणगे. Let your revelation knowledge flow into our spirit, soul and body हरी एक तुझे उगडापण आमच्या काळजा मनांत आत्म्यांत वळोवन दी so that we could live a life अशा वरवीं आमी एक जिवीत जियोंक which God has called us for. केशे देवान आमकां आपणे दिला ते जिवीत जियोंक. We thank you ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता and we praise you आमी स्तुती करता
In the glorious and mightiest name of Jesus, ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಜೀಸು ಕ್ರಿಸ್ತच्या नाव मरी फात let's all God people say, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. 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 praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So we are going to learn an important thing, आम्ही आता एक बाती गरजेचो सांगतो या विषयी आम्ही शिकून घेत आहोत where most of the people misinterpreted this scripture in a different way. कित्याक या उतरावरवी जायते जाणांची चूक शिकवण या मिस इंटरप्रेशन केला या उतराचो. That is because they have heard somewhere that scripture was interpreted in a different way. कित्याक तांणी या प्रमाणे ऐकायला हेरांकडे हेरांनी शिकवण दिताना त्या पासून As the first session Brother Donald was talking about, every scripture has been breathed and came from the Holy Spirit. कित्याक सकाळीच्या क्लासीर आम्ही ऐकले ब्रदरान शिकयले हर एक उतार देवाच्या तोंडात जावन देवाच्या श्वासात जावन आयले जावन आसा. Yes or no? वय की नाही? Huh? So for us to understand this Bible, we need Holy Spirit. त्या देखून हे पवित्र पुस्तक समजाचे तर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. So every revelation you get हर एक उगडापण आमकां मेळचें जावन आसा. might not be exactly what the Holy Spirit wants to say. जावंक पुरो पवित्र आत्मा कितें सांगता त्या प्रमाणे सकड आसचें ना. Sometimes it go contradicting to what Holy Spirit says as well. कित्याक पवित्र आत्मा कितें सांगता ताचे विरोधी आसतले ते. So when you get a revelation from the scripture, ते केन्ना आमकां देवाचें उतरांतल्यान उगडापण मेळटा. you need to consult with the elders who are in the word. त्या देखून देवाच्या उतरांत कोण वडील आसा तांचे सांगात आमी उलो इसारेजे. This is what the interpretation which I get, कित्याक हे उगडापण म्हाका उतरांत मेळ्ळा. whether it is right or wrong. हे सारके गी सूख गी म्हूण Or ना तर you spend more and more time in the word of God, परत आमी चड आनी चड वेळ देवाच्या उतरांत करचें. listening to the teachings. परत आमी शिकोवन ऐकाचें. Now you would be very clear ताचे उपरांत तुमकां सारकें समजतलें to differ between the voice of God कशें देवाचे उतार गी and voice of the evil spirit. या वायट शक्तीचो आवाज गी म्हणून व्यत्यास कळोवन येतले. But if you miss any of those two things, जर तर हे दोन्ही संगत्यो आमी चुकता तर your interpretation might go wrong. तुमचे कितें तुमी ताचे उगडापण दितात ते सारकें आसचें ना. And if you're going in preaching in congregation, that congregation will suffer getting the wrong meaning. जर तर तुमी त्याच प्रमाणे वचून शिकयता जाल्यार थंय आयल्या लोकांक सूख शिकोवन मेळटली. Even at one point of time, हे जावं एका वेळार I heard the scripture which was interpreted in a wrong way. हांवें थोडे स्क्रिप्चर रॉंग सूख रितीन हांवें ताचो विवरण दिला. I was in the bondage हांव एक समस्यार आसलो बंदडेत. until I heard Papa's preaching about this particular scripture. केदळा त्या उतरा विशयांत ब्रदराचे हांवें शिकोवन ऐकलें. परत It opened my eyes, spiritual eyes. त्या म्हजे आत्मीक दोळे उक्ते जाले. Okay, let's go. Matthew chapter 16 verse 24. त्या देखून माते वसो 16वो अध्याय 26वी वळ 24. Matthew 16:24. I'll read it in English, okay? Okay. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. हांगा माईक कोण उलयता कोण सांगता उपरांत जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाक तो इन्कार करून दी आनी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. Put the East word in. इसोड. Matthew 16:24. Then said Jesus to his disciples, उपरांत जेजून शिसा लागीं म्हणलें,
If any man will come after me, जर कोणी म्हज्या फाटल्यान येता let him deny himself तो ताकाच इन्कार करून दी and take up his cross आणि तसो कुरीस उखोल घेवन दी and follow me. आणि म्हजो पाटलाव करून दी. So Jesus is teaching three main important topics over here. अंतू न्हू 3 संगत्यो जेजू गरजेच्यो आमकां सांगता. First one is पहिले discipleship and cost of discipleship. एक शिस्पण आणि शिस्पणाचे व्हॅल्यू काय म्हणतात Cost. कॉस्ट मॉल Okay, cost of the discipleship. Ah. That's the first one. पहिले जावन आसा मॅट पहिले Second one is talking about deny himself. ताकाच तिरस्कार करचे या नाकारचे. And third is talking about take up your cross. आणि तिसरे जावन आसा तुजो कुरीस उखोल घेवचो. So this entire scripture is all about how to become a disciple of Christ. हे हरी एक हे स्क्रिप्चरांत कितें आसा म्हणल्यार कशें हांवें जेजूचो शिश जावचो. Now we will not see that discipleship, that we have to come to some level to understand what is that discipleship. So let's study first, take up his cross and follow me. आतां आमी पहिले शिकया तुजो कुरीस उखोल घे आनी म्हजो फाटलाव कर ताच्या विशयान आमी शिकया. Okay, what do you mean by cross? तुम्ही कितें म्हणटात कुरीस म्हणल्यार कुरीस. Amen. Burden your, whatever coming in our life. okay, whatever it is coming in your life. Okay, any other? आनी कितें आसा की कुरीस म्हणल्यार कितें तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे. What does cross? You go Lent season or every Friday we go for the way of the cross. आमी Correct? हरी एक शुक्रारा कुर्साच्या वाटेक येता वय गे. The next question, why way of the cross? कित्याक कुर्साची वाट. Why do you go and attend the way of cross? कित्याक आमी कुर्साच्या वाटेन वचून भागीदार जाता. Everyone are going, I am also going. सकट येतात म्हणून आमी And you see in my church when the way of the cross goes, there are about 50-60 people following the way of the cross wherever they go. आमच्या इगर्जेर केदाळा कुर्साची वाट आसा ताच्या फाटल्यान 50-60 जण ताच्या फाटल्यान येतात. 50-60 जण. So really Jesus fall only 3 times. खंडी जावन जिजो खाली 3 फावटी मात पडलो गे. So after that he did not fall. ताच्या उपरांत पडो ना गे. Huh? So many times he would have fall. मस्त पटी पडलो आसतलो. See the thing is, he is falling and he is getting up. गरजेचे कितें म्हणल्यार तो पडलो Okay, मात न्हय तांतो उठलो तो. That is the concept. The cross is very heavy. He is falling down, कित्याक कुरीस आदी 12 दीग आसलो तो पडटालो but he gets up. पूण परत उठटालो He never murmur. आनी केदाळ ताणें गुणगुणू ना He never grumble. आनी गुणगुणून म्हणू ना. He does nothing, ताणें कितेंय कांय करूं ना. but he is reaching to his destination. पूण ताचो कितें ध्येय आसलो त्या जाग्याक तो पावलो. So next time when you go to the way of the cross, त्या देखून अनेक फावटी तुमी कुर्साच्या वाटेक येता ना. it's not that you have to follow the 14 stations belong behind the cross. ताचे अर्थ न्हय की ते कुरीस येताना ताच्या फाटल्यान येचे. Church is giving you an opportunity तुमकां एक इगर्ज एक अवकाश करून दिता to meditate on the stations कित्याक ते मिस्तेर आमकां नियाळोंक which Jesus going through. कशे जेजूच्या जिवितांत ताणें अनुभव केल्ले It's for me. ते म्हजे बसत. That is what they had, that way of the cross. त्या देखून ते कुर्साची वाट करची. But nowadays what it happened, it went on in a different way. पूण आतांच्या परिस्थितीन ते अनेक वाटेन वचून आसा. Okay, next time this Friday you go for the way of the cross, right? So all the 14 stations, you meditate on that one. Okay, this is what? First station is talking about judging. So am I judging others? So you ask the question to yourself. केदाळ हरी एक आमी मिस्तेरान ते नियाळ करूंक आसा. एग्जाम्पल पयले ताका न्याय तीर्प दिलो या जजमेंट दिले ते दाळा हांवें म्हाका ते क्वेश्चन करूंक आसा सवाल करूंक आसा त्या विशयान. Then the way of the cross will be meaningful. ते दाळा मात ताका एक अर्थ आसता. Otherwise you will cross n number of Lent seasons. तशें नाच जाल्यार कितें जाता अशें आमच्या जिवितांत जायते करज मेळटलें It will be the same. जाल्यार कांय बदलाव नासची ना. You know, before coming into the word, तुमकां कळीत आसा हांव देवाच्या उतरान येवच्या पयलें I used to enjoy this Fridays. हांवें हरी एक शुक्रार म्हणटाना म्हाका बारी खुशी.
Why? Because spending lot of time in the church, कित्याक म्हाका ते मस्त वेळ इगर्जेर स्पेंड करूंक आसा not meditating on the stations. कित्याक तेसा मिस्तेर नियाळोंक न्ही It's a time to meet my friends कित्याक त्या वेळार म्हजे इश्ट येतात and to chit chat. आनी तांचे लागीं उलोवंक When the way of the cross will go on, केदाळा कुर्साची वाट जावन आसता we will sit in the back आमी फाटल्यान बसतले हांव and we will discuss all worldly affairs. आनी अरी एक वायट कितें आमी खबऱ्यो डिस्कस करनासले हांव And we were doing all this for all of our Lent seasons. अरी एका खरेंच आमी अशेंच करतले हांव But when I came into the word, केदाळा म्हाका देवाच्या उतराक हांव आयलो then I understood what is that way of the cross. The name itself says way of the cross, way towards your destination. त्या देखून मताच्या उपरांत म्हाका कळी जालें कुर्साची वाट कितें म्हणून Praise God. प्रेज गॉड Okay, what is that cross means? त्या देखून कुरीस म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें कुरीस Okay, you can write down तुमी बरेया cross according to Catechism of the Catholic Church, CCC, okay? CCC प्रमाणे कॅटेकिझम ऑफ द Catholic कॅथलिक Church. चर्च ताचे प्रमाणे कुरीस says, म्हळ्यार Cross represents unique sacrifice of Christ. क्रिस्ताचे एक विशिष्ट सॅक्रिफाइस आमकां कळीत करता First one is cross is a unique sacrifice of Christ. जेजू क्रिस्ताचे एक Sacrifice. युनिक म्हळ्यार विशिष्ट सॅक्रिफाइस आमकां कळीत करता या उगडापे करता Christ. क्राइस्ट जेजू क्रिस्ताचे एक विशिष्ट सॅक्रिफाइस आमकां उगडापे करता या कळीत करता Okay. Second one. दुसरें It's an instrument of salvation. एक इन्स्ट्रुमेंट एक सल्वासवाचे एक आयुध आतेर जावन आसा आतेर रायट Instrument of salvation. एक सल्वासवाचे एक आतेर जावन आसा Third one. तिसरें Signifies the grace of redemption. देवान आमचे वयर वतल्या कृपेची एक गुर्तू जावन आसा Signifies grace of देवान redemption. आमचे वयर या वतल्या या सोडयलेल्या कृपेचो एक अर्थ जावन आसा Redemption. सोडयलेले रिडम्पशन Grace of redemption. Okay. Three things which the Catholic Church teaches us. First one is unique sacrifice of Christ. जेजू क्रिस्ताचे विशेष सॅक्रिफाइसा विशयांत कळीत करता Not everyone can go and sacrifice his life for others. Correct? कोणी एका व्यक्तीन अनेक व्यक्ती पासून आपले जिवीत सॅक्रिफाइस करूंक जायना Go to Romans chapter 5 verse 7. रोमाकारामरिलो 5 अध्याय 7वी वळू रोमन्स 5:7 For scarcely a righteous man will one die, yet prayer adventure for a good man, some would. Okay, go to ESV. Here. Fifth one in the start. This side, come to your left. ESV. For one will scarcely die for righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. बरेला Konkani. 7 नो एक Yeah, वर्षा 5:7. मनशा पासून मोरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो पूण नितीवंत मनशा पासून ससारायन मोरोंक कोण तो तयार Okay, 5:7. what it says. रोमन्स Someone can you die for me, or can I die for you? हांव तुमचे पासून मरूंक जाता या तुमी म्हजे पासून मरूंक जाता Even though I am a good man, I am a righteous man, will you sacrifice your life? जावं पुरो हांव बरो मनीस या नितीवंत मनीस म्हजे पासून तुमी तुमचो जीव दिवंक तयार आसात Even you do good everything, do you sacrifice? Can I sacrifice the life for you? तुमी बरे आसूं बरो हर एक बरे आसूं बरो तुमचे पासून म्हजो जीव दिवंक जाता That's what. Unique sacrifice of Christ. Only one person can do this sacrifice.
that is Lord Jesus त्या Christ. देखून ते एक विशिष्ट एक सक्रिय जावन आसा ते फकत केले जेजू क्रिस्तान. Okay. Next it says the instrument of salvation. एक ते सलवासावाचे एक आतेर जावन आसा. Okay, what is salvation? सलवासाव म्हणल्यार कितें? Salvation is सलवासाव full package. एक सल्वेशन म्हळ्यार एक संपूर्ण एक पॅकेज म्हण येत. Every benefits in the church, in the Bible, अरी एक पवित्र पुस्तकांत कितें आसा पुरो फायदो it's under one word called salvation. त्या एका उतराच्या भितर आसा सलवासाव म्हणल्या. If you want healing, it's inside of that. कित्याक तुमकां भलायकी जाय जाल्यार त्या सलवासाव अर्थाच्या भितर आसा. If you want deliverance, it's inside of that. तुमकां सुटका जाय जाल्यार सलवासाव म्हणल्या शब्दाचेर आसा. If you want peace, it's inside of that. तुमकां शांती समाधान जाय जाल्यार त्या उतरांत आसा. Anything which Bible mentions, all the gifts, charisms, everything comes under the one word called salvation. कितें देवान कितें बसायला सलवासाव अरी एक गिफ्ट देणी अरी एक सलवासाव म्हणल्यार त्या अर्थांत आसा. And the Bible teaches us, the church teaches us to know the cross, that is the instrument of salvation. कित्याक आमकां इगर्ज माता शिकयता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता विशयांत ताणें केल्ल्या त्या कुर्सा मरिफात सलवासाव कितें म्हण आमकां कळी जाता. Okay, for example, ते खातीर जावन आसा. the retreats are happening over here. कित्याक हांगा रितीरो जावन आसतात. You are listening from here. तुमी हांगा जावन आयकतात. But do you know that these same retreats have been telecasted over around the world? तुमकां कळीत आसा की ते रितीर सगळ्या संवसारान प्रसार जावन आसा. How? कशें? Huh? Camera is there, and then we have a control room there. हांगा कॅमेरा आसा ते कंट्रोल रूम आसा. So everyone who is sitting there, they are make sure that this has been telecast to respective YouTube channels. So it's go over the world. कित्याक हेच्या मरिफात हांगा सिस्टम आसल्या बरी सगळ्या संवसारांत तांणी पळयतात अरी एका चॅनलार ते हेच्या बरी. So this camera त्या देखून एक कॅमेरा मुखार आसचे. is used as an instrument to telecast that series to others. एक आतेर जावन उपयोग करता देवाचे उतार तांकां पावच्या बसत. So in the same way, cross is an instrument for us to understand what is that salvation. त्या देखून कुरिसी एक आतेर जावन आसा एक सलवासाव कितें म्हणून ताच्या मुखांतर आमकां कळी जाता. So the cross teaching us, without Jesus' sacrifice on the cross, you would not able to receive salvation. Clear? कुरीस आमकां कितें शिकयता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें बलिदान नाटल्यार आमकां तें सलवासाव मेळना म्हणून. Are you understanding? आतां समजता. So that is what instrument of salvation. ताका म्हणटा ते एक हातेर जावन आसा सलवासावाचें. Okay. Third one is it's a grace of redemption. ते आमकां एक कृपे जावन आसा सोडोवणेचे या सोडोवणेचे. Jesus died on the cross. कित्याक जेजू क्रिस्त आमचे बसत मेलो. The story did not finish over there. ती कथा मुग्दो ना. The kingdom of darkness was enjoying that Jesus has died. कित्याक काळोखाचे राज कुशेन आसले कित्याक जेजू मेलो म्हणून. Because the demons were trying to kill Jesus all while he was living, correct? कित्याक देवसा सैतान काले करतले जेजू जिवंत असताना ताका मारून. And when Jesus said it is finished, Father, I give my spirit to you, the devils and demons and the entire kingdom of darkness thought it is over. केदाळा जेजू म्हणले संपरले म्हजो आत्मो तुज्या हातार हांव संपर्पित आनी प्राण केलो. तेन्ना सैतानानी देवसाने चिंतले अरी एक मुक्त जाले म्हणून. But the story not end there, but it is starting there. पूण त्या वेळार ती काणी ती मुक्त ना ती इदन आराम जाली. During the Easter Sunday, he raised up from the dead. केदाळा त्या पास्काच्या आयतारा तो ते मरणांत हांव जिवंत जालो. So as we have been redeemed from the kingdom of darkness and we have been brought into the kingdom of light. त्या देखून आमकां रिडीम आमकां सोडयलेले काळोखाच्या राजांत आमकां उजवाडा राजान पावयले. So what happened in the cross? तशें कुर्सार कितें जालें? All our sins has been nailed in the cross. आमची हरी एकल्यांची पातकां कुर्सार खिळायली. And Jesus raised. त्या जेजू जिवंत जालो. We are dead to sin. त्या वेळा आमी आमच्या पातकां मेल्याव. And now we are also raised with him into heaven. आतां आमी ताच्या सांगाता जिवंत जाले हांव सर्गा राजान. Are you understanding? आतां समजलें? So cross is the grace of redemption. त्या देखून कुरीस जावन आसा एक सोडवणेचे एक आथेर. God did not say you have to do all these things then you will be redeemed. देवान सांगून तुम्ही हे पुरा केला त्याला तुमकां सोडयता म्हणून.
He said only one thing, believe in me and you shall be redeemed. आणि एकच सांगले तुम्ही म्हाका सत माना तुमकां सोडून सुटका मेळटली म्हणून. So that's what grace. त्या देखून म्हणटात आमी We कृपा. don't need to do anything, त्या देखून आमी कांय करूंक ना चड. but we need to only believe what Jesus did for us on the cross. आमी एकच काम करूंक आसा, जेजू क्रिस्तान आमच्या बसत कितें केला कुसार सत मानू. Okay, in other words, what you said, it's your burden, तुम्ही अनेक वाटे सांगले तुमचे ओझे, it's your sin, तुमचे पाताग, whatever wrong things you did. अरे किती वाईट केला तुम्ही ते. Okay, it is kept on the cross and it has been nailed on the cross. ते हरी एक कुर्सार किळावन नाश केला. Some theologists थोडे देवशास म्हणतात define cross as, कुर्सा गॅरेजी सांगतात, you can write down, तुम्ही बरे या. cross is a means of death. क्रॉस कुरीस म्हळ्यार एक मरण जावन आसा. Means of death. मीन्स मीनिंग नो. Cross is a means of death. What do you mean by cross? कुरीस म्हळ्यार एक मरण, राईट रसमा मीन्स. Cross means death. Okay. It is a death to ourselves and our own interest. याचे मरण म्हळ्यार आमच्यात स्वार्थाक मरचे आणि आमच्यात कुशेक मरचे. It would be difficult to understand, but once you understand, it will be clear. Okay, I'll still give you slower. Cross means death. कुरीस Okay, म्हळ्यार मरण. hyphen, you write hyphen, and then you can write, it is a death to ourselves ही आमच्यात स्वार्थाक आमी मरचे जावन आसा and our own interest. आणि आमच्यात कुशेक मरचे. Okay, death means death to ourselves and our own interest. We will study this. Okay. Huh? Death to ourselves and our own interest. आमचे स्वार्थाक आणि आमचे कुशेक मरचे जावन आसा. And our own interest. ओन इंटरेस्ट. Okay. Next line. Cross is a capital punishment. कुरीस एक कॅपिटल मीन्स शिक्षा जावन आसा. Capital means it's a top priority, like how the death sentence is the highest हायेस्ट. Like that. punishment. एक शिक्षा जावन आसा न्ही. Punishment. See, death sentence is the highest punishment, capital punishment. Capital, yeah. Like that, cross is the capital punishment. Okay. Come on, exposure to death. Exposure to death This is capital punishment exposes to death. and self-denial. Exposure means what? Exposure to death. Cross is a capital punishment. Exposure to death and self-denial. त्यात क्रॉस इज द कॅपिटल पनिशमेंट म्हळ्यार वर्ते एक शिक्षा जावन आसा. कुरीस म्हळ्यार कॅपिटल न्हू वर्ते. No, you can say that instead of capital, highest punishment. हायेस्ट वय वर्ते कठीण एक शिक्षा जावन आसा. या एक्सपोजर टू डेथ अँड सेल्फ डिनायल. एक्सपोजर टू डेथ म्हळ्यार व्हॉट इज द मीन एक्सपोजर टू So it means if they give a punishment in the cross, it's sure death. Like that. exposure. So now you have the death sentence. Yeah. They say you can hang for 1 minute or 2 minutes, and after that, if you are alive, you can escape. But cross is not like that. If they gave a punishment, till you death, you will be in the cross only. क्रॉस इज द कॅपिटल. एक कठीण शिक्षा जावन आसा. हेतून मरण खंडीत म्हण येता आनी आपणाकच तिरस्कार करचे या इन्कार करचे जावन आसा. सेल्फ डिनायल. Self-denial is Yeah. you're crucifying yourself. Okay. म्हाकाच कुसावचे या म्हाकाच किळावचे. I'll tell you why is that. कळ्ळें. आमकांच आमी कुसावचे. या You know when the word cross originated, तुमकां कळीत आसा की खंय जावन कुरीस म्हणलो शब्द आयलो. huh? When it was originated or means Kedala. found, the name called cross.
काही येयलो केदाळा खंयच्या जाग्यार कुरीस म्हणलो See, all these things are coming from a Greek word. Okay, Greek word is called stratos, तसो अर्थ Stratos. ग्रीक वर्ड जावन आसा स्ट्रॅटॉस, which means cross. तसो अर्थ कुरीस. The name Stratos. cross originated in the 10th century. 10व्या शतमानांत हे उगडापे जाल्ले कुरीस म्हणलो शब्द. Stratos, S-T-R-A-T-O-A-S, 10th century. A-O-S. S-T-R-A-T-A-O-S. I'm not sure about the Greek spelling, okay? Stratos means cross. वय 10व्या शतमान 10th. Okay, so the name cross came in the 10th century. Before that, there is no cross. त्याच्या पहिले कुरीस म्हणलो शब्द नटलो, कुरीसी नटलो. They say as a tree. त्या वेळार खाली रुकाड म्हणटाले, रूख म्हणटाले, ट्री. Go to Galatians 3:13, त्या देखून eastward. गलात घरांक बरयलो 3रो अध्याय 3:13, Galatians 3:13 in eastward. 3:13. See here. Christ redeemed us from the curse of the law. We saw that cross is the grace of redemption. It's there. Okay, now see. Becoming a curse for us, for it is written, curse is everyone who is hanged on a tree. पण हांगा कितें बरयलां, आमचे पासो तो शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां शिरापलोलो शिरापांतली सोडयल्यात. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कुर्सार दिला. एक्चुअली हांगा रुकार उमकाळटलो हरी एकलो शिरा पडलेलो जावं. Okay, for us to take your cross and follow Jesus means you have to understand what is that cross. Otherwise, you cannot take the cross. Okay, the cross is the tree. कुरीस आमचो कुरीस उकलो न्हू जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार पयलीं आमकां कळ्ळी जाय जे कुरीस म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ. कुरीस म्हळ्यार उडास दोरा एक रुकाड. Okay, so in those days, त्या देखून त्या दिसांनी how death sentence is here, कित्याक मरणाचे फरमान दिताले कशें in those म्हळ्यार days, cross is the highest punishment. कित्याक खुर्सार मरचे एक व्हडले अति कठीण शिक्षा म्हणयत. कठीण. If they say that you have been nailed on the cross, त्याचा अर्थ जर तर आमी कुर्सार उमकाळटा हांव खंयचो व्यक्ती, your death is sure. त्या कुर्सार मरण खंडीत. You cannot escape from death. You will be crucified for sure. पूण त्या थंय जावन तुका सुकारी मारूंक जायना, तातूंत मरण खंडीत आसले. Okay, and everyone who has been hanged on the tree, it's a curse. कोणाक ते पर रुखांत उमकाळायला ते हरी एक शिराप जावन आसले, शिराप. Okay, see, if you remember, when Jesus and other two people were in the cross, the other two people did not die. You know that? तुमकां कळीत आसा की जेजू सांगता दोगा सोरांकी कुसार मारले. What they did? दोग सोर मरोंक नात. कळीत आसा की they took some sort of weapon and hit their bones and they died. तांणी केदाळा मेळ्ळा म्हणल्यार तांची हाडां तांणी मोडली, ताच्या उपरांत ते मेले. So in the cross you have to suffocate and die. त्या देखून कुसार कठीण वळवळ मरचे जावन आसा. And 1% if you miss that death, जर तर तुम्ही ते मरण एक सुकोवन काण घेतात, they will beat you and they will put to death. ते मारन जीवशे मारतात. That's what capital punishment, exposure to death. त्या देखून ते अति एक वर्ते एक कठीण एक शिक्षा जावन आसा. Okay, and tree cross means it's a curse. ते एक रुकाड म्हणल्यार एक शिराप म्हणून अर्थ, शिराप. Okay, when Jesus hanged on the cross, केदाळा जेजू कुर्सार उमकाळलो, the cross became the symbol of love. केदाळा कुरीस जावंक पडलो एक गुर्तू मोगासो. The cross became an instrument of salvation. केदाळा एक हातेर जावंक पडले एक सलवासवाचे. Are you understanding? आता समजा The cross. कुरीस म्हणल्यार So that cross is now unique sacrifice of Christ, एक कुरीस म्हणल्यार एक जेजूचे एक विशेष क्रिस्ताचे सॅक्रिफाइस जावन आसा. which instrument of salvation एक हातेर जावन आसा सलवासवाचे and grace of redemption. आणि आमकां सोडवण्याची एक कृपा जावन आसा. So that is what
the church teaches cross is all about. त्या देखून इगर्ज माता आमकां शिकयता क्रुसा विशयान. If including all these things, that is cross. So now you understand what kind of death Jesus had gone through for you and me. हाच्या वरी आमकां कळी जाता जेजू क्रिस्तान आमचे पासून खंयच्या नमण्याचें मरण मेला म्हणून. Now this is what real cross is all about. एक खऱ्या क्रुसाचो अर्थ अशें जावन आसा. Now some have interpreted it in a wrong way. आतां हांवें काले गेले ताच्या विशयान सूक विवरण दिलो. Have you heard people saying take your cross means you have to take your sin? तुमकां कळीत आसा की थोडी सांगता तुमची पाताक And you never heard, I have heard lot of times. तुमच्या पाताक तुमी खाणगे म्हणून. You have to take your own sin and you have to carry the cross. तुमी केल्ले पाताक तुमी काणगे आणि तुमचो कुरी सुकून घे. That's what many people are thinking. त्या प्रमाणे जायतो लोक अशें चिंता. You don't need to carry that your sins. त्या देखून तुमी गरज ना तुमी तुमची पातकां वोवची. It has been already nailed on the cross. कित्याक येदोळस जेजू क्रिस्तान कुसार किळयला. So I was heard one preaching saying, हांवें एका शिकवण्यात आयकलें you have to take your own sin, केदारा तुवें तुजी पातकां काणगे जे, put us a backpack in your bag, तुजे बॅगार अशें काणगे जे, and you have to follow Jesus. आनी ती जेजू फाटल्यान वसाचे. That is totally from the pits of hell. ते देवाच्या राजान I'll prove you. सैताना राजा जावन येवचे. Okay, I'll prove you through scriptures. Go to Hebrews 12:1. हांव देवाच्या उतरां जावन तुमकां हे कळीत करता. Hebrews 12:1. 12:1. 12:1 एब्रेवकार बरयलो 12 अध्याय पहिली वर्ड. Therefore, since we are surrounded by so great cloud of witness, let us also lay aside every weight and sin which clings us so closely. काय म्हणटा तर आमचेच विशयांत कितें म्हणचे एकुपान वेडो गेल्ल्या बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमच्या भोवतणी वेडो गेला आसता आमच्या वयले पातकाचे वजन आमी खाण उडया. So the author of Hebrews says, which is Paul most of the time, he says that you have to lay aside the weight, the sin which is clinging on to you closely. And let us run with endurance the race that is set before us. हांगा कितें बरयलां म्हळ्यार तर आमचेच विशयांत कितें म्हणचे एकुपान वेडो गेल्ल्या बरी भावार्थाचे इतल्या साक्षांनी आमच्या भोवतणी वेडो गेला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी खाण उडया आमकां रेवड गेल्ल्या पातका थावन सुटोवन आमी धांवोंक धरलेली वाट तिरासणेन धांवया. Praise God. Praise God. So he is saying you have to lay aside every weight and sin which clings so closely. त्या देखून हांगा काय म्हणटा आमचे वयर पातकाचे वजन आमी खाण उडयचे आनी रेवड गेल्ल्या पातका धांवन सुटोवन आमी धांवोंक धरली वाट तिरासणेन आमी धांवाचे म्हणटा. For example, उदाहरणाक see this. ऐका If you are running a race, तुम्ही एक रेसांत धांवन आसात when you run your race, you run with the race with your backpack. तुमचे ओजे या बॅग All your shoes, your dress, your slippers, towel, water bottle, everything will your bag. Can you run? एक बॅगांत भरून तुम्ही धांवतात गी वॉटर बॅग शूज हर एक. So in the same way, त्याच प्रमाणे think when you have all your sin at your back, thinking about the same thing again and again and again, can you follow Jesus? तुम्ही चिंता जर तुम्ही केल्ले पाताक तुमच्या बॅगार घाल्यार परत परत ते उडासाय येताना जिजू फाटलाव करूंक जाता. That's what Paul says here. Since we are surrounded by so great cloud of witnesses, there are so many people, the Bible heroes did mistakes, but they set all these things aside and they went ahead and follow God. त्या देखून बायबलांत पोरणे खंयचेय तुम्ही पळयल्यार जायते वर्ते व्यक्ती आसात तांच्या जिवितांत तांणी पाता केले पूण तांणी काले गेले ते सोडून जिजूचो भावार्थान तांणी फाटलाव गेलो. So you cannot carry your sin at your back त्या देखून तुमची पातका तुम्ही त्या बॅगार घालून वोवंक जायना and you cannot follow Jesus for ताचे sure. वरवीं जिजूचो फाटलाव करूंक जायना. David did a mistake. दाविदान एक चूक केली. He repented. तो पश्चाताप पावलो. He set everything aside. ताणे काले गेले हरी एक देगेन दवरले. He set
everything aside. ताणे हरी एक देगेन दवरलें And that's the reason he could able to concentrate as a king of Israel. त्या देखून ताका ते एक निरंतर जावन एकाग्रतांत इस्रायलचो राय जावन राजवट केळूंक जालें. God said, if someone comes against you, you forgive them. तर देवान सांगलें तुजे कोण विरोधी जाता तुवें तांकां बक्षिजे म्हूण You to love them. नाजाल्यार ताचो मोग करीचे. For example, उदाहरणाक he did something to you. For example, I did something to this sister. पळय एक उदाहरण या भावान त्या भयणी कितें केलें And she is coming to the teaching, hearing that you have to carry your sins. For example, okay? Carry your sins and you have to follow Jesus. तिने ऐकले शिकवण्यार तुझे पाताक तुवें ववेजी आनी फाटलाव करीसे जिजूस When she sees me, केदाळा तिने बाबा पळयलें what will come to her mind? तेच्या मनान कितें जाता केदाळा Will she love me, or she will think about the bad which I did to her? केदाळा तिचो मोग येता की कितें वायट केला तेवढाच येता. That is what the sin is all about. So it's not about carry your own sin and follow Jesus, which cannot be done. त्या देखून सांगचे तुमची पातका पुरा बॅगार घालून जिजूचो फाटलाव करूंक जायना. I'll give you one more scripture. Go to 1 Peter 5:7. आनी एक उतार दिता पहिले पेद्रो 5:7 वेळ 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7. Go to AMP. Casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once for all in Him, for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. पण हांगा कितें सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तसो तुमची जतन घेता. Some of your worries, तुमचे हरी एक कंत some of your anxieties, एन्झायटी म्हळ्यार तुमची एक हुस्को and some of your concern. कन्सर्न कितें चिंता त्या विशयान Correct? It is some or all. थोडेगी सकट म्हूण बरयला थंय. It is some or all. Do we cast everything or we kept something for us? आमी सकट जेजू क्रिस्त सोडयचे की या इल्ले दवरयचे आमी. So the second scripture proves त्या देखून हे दुसरे स्क्रिप्चर सांगता that you cannot carry your burdens with you always. तुमचे ओझे तुम्ही काढून हांगा बरयला सगळो तुमचो हुस्को. Then and there you have to cast it out. सॉरी Cast it out to Jesus. तुम्ही पुरा ताचेर सोडूंक आसा. The meaning of the word cast, कास्ट या सोडचे म्हळ्यार throw it forcefully. कितें बॉल घालून उडोवचें जावन आसा. Have you seen American football or rugby? रग्बी अमेरिकन फुटबॉल They will throw that ball with a full force, कित्याक or the baseball. ते बेसबॉल काले करतात. It will go at least 140-150 km per hour. बस सक्तेन उडयतात ते मिनिमम 140 किलोमीटर स्पीडार येतात. See the power of that person. पळया त्या व्यक्तीची So that is what cast. त्या कास्ट म्हळ्यार Forcefully- अर्थ Forcefully cast everything to Jesus, हरी एक बळान म्हळ्यार बरी आमी जेजू क्रिस्ता सोडीचे उडयचे because He cares for you. कित्याक तो तुमची जतन घेता. So the second scripture says you cannot hold on to the sins of your own. त्या देखून तुमचीच तुम्ही पातका तुम्ही काण दवरूंक ना काण घेवंक नात. So when you cast it down to Jesus, what Jesus is doing with that? केदाळा जेजू चुयेर तुम्ही सोडटात जेजू कितें करता He's segregating everything. तो काले करता. See what Jesus does. पळय जेजू कितें करता पळय. Go to Colossians 2:14. कोलोसे घरांक बरयलो दुसरो अध्याय 14वी ओळ. कोलोसे 2:14. Okay, put in ESV. ESV. 14 in ESV. By cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands, that He set aside, nailing it to the cross. काही दिवस काही दिवसरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपत त्याने पुसून काढले आणि ते कुसार केलावून नाश केले. ऐकलंय मग काही दिवसरी आमचे विरोध असलेल्या
अपराधाचे लेखपद त्याने पुसून काढले आणि ते कुसार किळवून नाश केले. When you disobey God's word, केदळा देवाचे उतराक आम्ही अविधेयपण दाखयत हांव. okay, there is something which the devil is doing, speaking against you to God. केदळा वाईट सगत या सैतान कितें म्हणटा करता म्हळ्यार देवाच्या उतरा विरोध उलोवंक आमकां प्रेरण करता. Okay, the wages of sin is कित्याक पातकाची मजुरी जावन आसा. death. पातकाची मजुरी मरण. The wages of sin is death. So, when you disobey God's command, केदळा देवाच्या उपादेशा विरोध येता हांव, there is a punishment for us. ताका एक शिक्षा आसा. It's a legal demand. For example, you go in a road, ते एक कानुनात्मक जावन आसा. उदाहरणाक तुम्ही मार्गार वचून and the आसात. rule in Mangalore city is both rider and pillion has to wear the helmet. हांगा बरयला हांगा रुल्स घाले म्हळ्यार कोण व्हेकलर येता टू व्हिलर तांणी दोगांयनी हेल्मेट घालीचे. If you don't wear the helmet, what will happen? जर तर आमी हेल्मेट घालना जाल्यार कितें जाता? You have to pay the fine. ते फायन भरीचे पडटा. You cannot escape. ते जावन सुकोवंक जायना. Correct? So, for every sin you commit, जशें आमी हर एक पातक आमी करता हांव, there is something which is against you, ते जाल्यार आमचे विरोध कितें आसा थंय, taken by Satan and giving to God. तेन्ना सैतान काले करता तो वचून देवाक दिता. Now, what Jesus does that, जिजून कितें केलें म्हळ्यार he collects every sin of us, आमचे हर एक पाताक ताणें काण गेले, he nailed it to the cross. ताणें कुर्सार ते किळायले. When he resurrected, केदळा तो पुनर्जीवन जालो, he did not carry that sins with him. ताणें ते पाताक ताचे सांगाता काणगो ना. It was nailed on the cross and it was buried. ताणें कुर्सार किळायले मातने ते कुर्सा मुखार पुरले. So, do you see the power of cross? तुमकां कळ्ळें जालें कुर्साची सकत कितें म्हणून? That's what cross became, the love symbol of Christianity. त्या देखून कुरीस जावन आसा, क्रिस्तांवांचो मोगाचो गुर्त जावन आसा. Cross is not a religious symbol. ते एक कुरीस एक धार्मीक गुर्त न्ही. When I was coming in the train, coming to Mangalore, हांव केदळा कोडयाळाक ट्रेनार आयलो. I've seen some of the youths coming from, I do not know where they get and where they get down. कई जावन के आयले कई जावन देवले म्हाका कळीत ना. They had one, what do you call, टिकी earring in Earring. Konkani? कानाचे. Kanachi. Instead of that, they had that cross. तांणी काले घाला काना घालच्या बलट्याक कुरीस And when घाला. they walk, the cross is shaking, ding, 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 ding. आणि तांचो कुरीस तो हालता. Instead of wearing earrings, कानाचे घालच्या बदलाक they wear that cross. तांणी कुरीस घाला कानाक. And one person is a very, very big chain. That And chain is like so big. इतली मोठी एकल्यान चेन घाल्या. And it goes till here, till the stomach. And the stomach is like this. हांगा आमसेर आसा पोटा मसेर चेन. And exact stomach, the big cross is there. आणि थंय एक पोटान एक व्हडलो कुरीस आसा. Cross is not a religious symbol. त्या देखून एक धार्मीक तो गुर्त न्ही. It is a symbol of love which should be inside your heart. ते आमच्या काळजा भितर आसा तो एक मोगाचो गुर्त जावन आसा कुरीस म्हळ्यार. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. So, this is what cross. So what you have to now you understand what is that cross is all about. हे जावन आसा कुरीस आता तुमकां कुर्शा विशयी कळी The जालें cross की is very powerful. कित्याक कुरीस म्हळ्यार ती शक्तिवान जावन आसा. You cannot take the cross and go everywhere like this. That's different. तुम्ही कुरीस काडून सगळ्यान अशें काडून वचचे ते दुसरे विशय. But do you understand what that cross can bring in your life? तुमकां कळीत आसा जे कुर्सा वरी तुमच्या जिवितांत कितें आयला जाला म्हणून. Now go to that scripture again. What scripture we were studying? Matthew 16:24, KJV. Matthew 16:24. 24. 24. So now he's saying, take up his, that means your cross, and follow me. आता हांगा बरयला आपलो कुरीस उखोल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. So now tell me, आता तुम्ही सांगा what is that cross you have to carry? It's not about your burden. It's not about your sin. It's not about whatever you did. कुरीस Because everything has been nailed in the cross. कित्याक आता कुरीस म्हळ्यार कितें म्हणून म्हाका सांगना. न्ही तुमचे ओजे तुमचे पाताक आनी तुमी कितें केला ते न्ही ते येदोळस जेजू क्रिस्तान कुर्सार किळावन नास केला. तर कुरीस म्हळ्यार कितें? Huh? Problem, everything also. When you cast it out, everything is nailed on the cross. So what is this cross he is telling to carry? तर
कंस कुरीस तो काणगोंको आमकां सांगता Your sins are nailed on the cross. Why you want to carry now? Well, that's what I have explained. Are you saying now sins? Love. You have to carry love? We have to sacrifice. Oh, you are coming that way. Okay, cross means love. Okay, acceptable. We have to sacrifice to Jesus. ती म्हणटा मोग कित्याक म्हळ्यार रोडो सांगले मोग जावन आसा कुरीस जावन मोगाचो गुर्त म्हणून But more than that, ताच्या वर्ते जावन आसा We have to sacrifice Lord Jesus. see, in those age, cross means it's a shame, pain, okay, and it people when they say cross, it's like disgusting to them. केदाळा त्या वेळार कुरीस म्हळ्यार एक लेजसो संगे जावन असो दुखीसो जावन असो ताच्या विशयान उलोवंक हे करताले शिरापाचे जावन आसले So carrying the cross is always painful. कित्याक कुरीस उखोवचे म्हळ्यार ते व्हडले दुखीचे संग जावन आसली As that sister said, you have to love everyone. Loving everyone is painful, correct? एकामेका मोग कसोय दुखीचे जावन आसा वय गे To love everyone, you need to do something. त्या देखून एकामेकाचो मोग करी जाल्यार आमी कांय करूंक आसा We have to share our things. Share our? Things. Share your things means you give your slippers to next one? Oh, no? Okay. See? Huh? Symbol of? Salvation? Not really. No, I'm asking, take up your cross. So why is Jesus saying, take up your cross? What is that cross? It's not about your sin, it's not about your past, it's not about your problems, it's nothing. हांगा But he's telling much more than that. जेजू म्हणटा आप तुमचो कुरीस उखोवन म्हजो फाटलो कर तर कुरीस म्हळ्यार केले कितें कुरीस म्हळ्यार तुमचे समस्या न्ही तुमची पातकां न्ही कितेंय वजे न्ही तर कुरीस म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें We have to help each other. Huh? We have to help each other. Tell it in mic, sister. We have to help each other. We have to help each other. Okay. Correct. These and all things, but do you really you can go and help others? There's something stopping you. So that's what is that stopping, and what is Jesus is saying? You have to deny those things. What is that? Evil spirit. No. जेजू म्हणटा तुमकां असो तुमी इन्कार करूंक जाय म्हूण ते काले संगत्यो त्यो खंयच्यो संगत्यो ताळण्याचं. Okay, write down. Now you'll understand. बरें आं Temptation. Okay, take my cross means, take up my cross means, म्हजो कुरीस उखलून घेवचो म्हळ्यार means आपलो कुरीस उखलून घेवन दी म्हळ्यार to deny myself, म्हाकाच हांवें डिनाय नाकारचें मू डिनाय deny myself, म्हाकाच हांवें नाकारचें crucify myself, म्हाकाच हांवें कुर्सावचें myself will. म्हज्या कुशेक First स्वाकुशेक is deny myself. पयले म्हाका Second one is crucify myself will. म्हज्या कुशेक हांवें कल्तीमान घालचें गी या कुर्सावचें डिनाय कल्तीमान घालचें म्हज्या कुशेक न्हू वॉट इज सेकंड वन Self will. क्रुसिफाय न्हू आं क्रुसिफाय Crucify. स्वाकुशेक हांवें कुर्सावचें Myself will. आं स्वाकुशेक And the third one is deny or crucify my self sufficiency. Or crucify my self sufficiency. सफिशियन्सी मीन Self sufficiency. सफिशियन्सी मीन सफिशियन्सी Self sufficiency is स्वाकुशेक I have to be content, or I have this one, and I have to live according to this. I cannot go and do much more than that. सेल्फ सफिशियंट म्हणजे For स्वार्थ example, या you go to hotel, you have 100 rupees. Will you go and order 500 rupees? नो So you are self sufficient. या Okay, that's what I say. Crucifying your self sufficiency. कळ्ळें ओके तुम्ही बरे आहा मागीर पळया Sorry, I said it in a Wrong. different way. Sorry. सेल्फ You have 500 rupees. ओके Okay, but you want to give it to others. But still you want to reduce yourself and out of 100 and you give the 400 to others. म्हणजे Sorry, I said wrong way. स्वार्थाक मरचे जाता सेल्फ सफिशियन्स म्हणजे Okay, sorry, I said in a wrong way. या स्वाकुशेक कुर्सावचें
स्ವಂತ जाय वय 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 म्हणजे स्वाकुशी ने स्वाकुशी कुसांची किळांची In other words, I can say that I have money कळलं with me 1,000 rupees. Yeah. I can enjoy until the 1,000 rupees. Yeah. But what I do is, I am self-sufficient for something which is required to me, and I take the rest and give it to others, my family, my children, and those things. That's what crucifying the self-sufficiency. सेल्फ सफिशियन्स म्हळ्यार तशेंच म्हज्या स्वार्थाक आनी स्वाकुशेक हांवें मरचें हांगा अशें आसा बरयलां माय सेल्फ वील अँड सेल्फ सफिशियन्स क्रुसिफाय माय सेल्फ वील अँड सेल्फ सफिशियन्स ओके समजालें Okay? ओके Write the next line. उपरांत बरें आं To put to death my plans, म्हजी योजना हांवें put to death my plans and desires for my life. म्हज्या Put to जिविताची death my plans म्हजी आशा म्हजी योजना हांवें काय करचें and my desires मारचें गे या जीवशी मार and my desires for my life. म्हज्या जिविताची आशा आनी डेथ डिझायर अँड माय प्लॅन Desires for my life. म्हजी योजना आनी म्हजी आशा हांवें नाश करचें म्हणयत पुट टू डेथ हय टू पुट टू डेथ माय प्लॅन्स टू डिझायर You फॉर put माय लायफ to death means again crucify or deny. Okay, deny or crucify my plans. आशा हांवें नाश करचें We will study, don't worry, we will study tomorrow also, okay? I'll go slow. Now see, in this scripture, he says, first one, he says, let him deny himself and take up his cross. पहिल्यान काल म्हणटा तो आपणाक कसो इन्कार करून दी ताच्या उपरांत म्हणटा आपणाचो कुरी सुकोवन घेवन दी म्हणटा Okay? ओय गे So take up your cross means तुजो कुरी सुकोवन घेवन दी म्हणल्यार it's denying yourself. तुकाच तुवें नाकारचें Okay, now what is yourself? तर तुजे तुकाच या स्वार्थ म्हळ्यार कितें सेल्फ That's what it says, to deny myself, त्या देखून म्हणटा तो माय सेल्फ म्हळ्यार म्हज्या स्वार्थाक my self-will, म्हजी खुशी my self-sufficiency, म्हजे आदाय या म्हजे स्वार्थ my plans, म्हजी योजना and my desires for my life. म्हजी आशा म्हज्या जिविताची When you focus on these things, केदळा आमी या संगतेचेर म्हजे ध्येय आसता you are not carrying your cross. तेदळा हांव म्हजो कुरीस उखलून घेना Okay? Are you understanding? आतां समजलें Which you do, for example, उदाहरणाक we all know about Jonah. तुमकां जोना प्रवादी विशयांत कळीत What आसा God said to Jonah? जोना प्रवादीक देवान कितें सांगलें You have to go to Nineveh. निनिवे वचूंक सांगलें But what Jonah did? पूण जोनान कितें केलें He disobeyed तो देवाच्या उतराक आविधेय God's बंद word. He केलें went to Tarsus. ताच्या निनिवे बदलाक तार्सिसा गेलो Did he did according to God's plan or he did according to his plan? तो देवाच्या योजने प्रमाणे गेलो की ताच्या योजने प्रमाणे गेलो Praise God. That's what I have to put to death my plan. त्या देखून ताचो अर्थ म्हज्या योजनाक हांवें मराचें Okay. You know why Lucifer has been sent down from heaven to hell? कित्याक तुमकां कळीत आसा की लुसिफराक वयर जावन सकल घालो He wants to be higher than God. ताका जाय आसले देवाच्या की वर्त तो जावं That I, त्याला केला हांव that you have to crucify. त्या देखून हांव म्हणलें हांवें कुसांक आसा That I has to be crucified. त्या देखून हांव म्हणलें कुसायचें So Lucifer said, I want to be like this. तो म्हणालो हांवें ताच्या की ताचे बरी जायचें I want to be above the heavens. हांवें सर्गाच्या की वर्त तो जायचें I want to be worshipped by others. हांव म्हाका सारका सगळ्यांनी आराधन करीचें That's what myself. त्या ताका म्हणचे म्हजे विशयान चिंतचें There are, the will is, my self will is also there. I want to do something, but it might not according to God's plan. And even though I reject God's plan, I am going and doing something which is my work. थोडे फाटी हांव खाले करता ते म्हजी खुशी जावन आसा ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आसाना त्या देखून हांव म्हजी खुशी म्हज्या स्वार्थान हांव करचें जावन आसा Okay, that's what denying myself, ते जावन आसा म्हाका हांवें इन्कार my करचें self-will, म्हज्या स्वाकुशेक इन्कार करचें my self-sufficiency, which I already explained, सेल्फ सफिशियंट म्हळ्यार म्हजे फायदो सोडचो
I have to crucify my plans, deny my plans, म्हणजे योजना म्हणजे आशा हांवें नाश करचे and I have to crucify my desires. आनी म्हजी आशा हांवें कुसावचे किळोवचे. See, in my life, I faced a issue of a sickness. म्हज्या जिवितांत हांवें एक पिड्याची एक समस्या आसलें. I came to the Lord to get healed. हांव देव सोम्यांत कित्याक आयलो म्हणल्यार भलायके खातीर. Once that healing has been done, केदाळा ती भलायकी मेळ्ळी. I have things in my mindset. म्हज्या मनांत हांवें सासलें I have a plans that I have to go back to my previous life. परत त्या आदले जिविताक फाटी वचूंक. Now, after listening to the word, केदाळा देवाचे उतार आयकूंक सुरू केलें. the word of God helped me to deny my self will and my self plans. देवाचे उतरान म्हाका खुबो केलें म्हज्या स्वाकुशीक म्हज्या स्व योजनाक मरूंक. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Are you understanding? आतां समजा So, I submit to the will of God. त्या देखून हांवें म्हाकाच देवाच्या कुशेक समर्पण दिलो. Okay, write down this line. To deny yourself means तुकाच तुवें इन्कार करचें म्हणल्यार deny yourself means say no to yourself म्हाकाच हांवें ना म्हणचें and yes to God. आनी देवाक वय म्हणचें. Deny yourself means say no to yourself म्हज्या and yes to God. आनी देवाक वय म्हणचें. And yes to God. The process of denial is ही प्रतिक्रिया इन्कार करचे जावन आसा. the process of denial is हेची प्रतिक्रिया to humbly submit myself to the will of God. इन्कार करची प्रतिक्रिया जावन आसा. म्हाकाच खालतेपणान To humbly देवाच्या कुशेक समर्पण दिवचें. to humbly submit myself to God. Submit my will to God. Submit my will, okay, my will to God. स्वकुशेन कलतेपणान देवाक म्हाकाच समर्पण दिवचें. Okay. So deny means say no to yourself, your म्हणजे- will and everything, and yes to God. वय म्हाकाच ना म्हणचें आनी देवाच्या कुशेक वय म्हणचें. कालतीमान घालचें. Praise God. प्रेज गॉड. Okay, are you understanding? ट्रान्सलेट बरें करता. Huh? शी कॅन ट्रान्सलेट. Wait. Now see, humbly submitting yourself or your will to God. कलतेपणान आमी देवाक समर्पण करचें स्वकुशेन. Okay, for example, उदाहरणाक someone is coming against you. जो कोण म्हणजे आतां विरोध येता म्हणजे त्या Okay, the word of God says देवाचे उतार सांगता you have to love and forgive that person. देवाचे उतार सांगता तसो मोग करीचे आनी ताका बक्षिजे म्हूण. But you are really doing it. पूण आमी ते करता ओंगी त्या प्रमाणे. When you don't do, केदाळ आमी ते करिना. you are not carrying up your cross. तेन्ना आमी जेजूचो कुरीस आमी उखोल घेना. आमचो कुरीस आमी उखोल घेना. The Holy Spirit is convicting you to go and ask sorry. पवित्र आत्मा काले म्हणटा वचोन सॉरी सांग, चूक वळखून घे. You will think yourself, तुम्ही काले करता जाल्यार तुमच्या विशयान चिंता. I did not did that mistake. हांवें कांय वायट चूक करूं ना. Why I should go and ask sorry? कित्याक हांवें वचोन सूख मागाचें. Particularly in the marriage. प्रत्येक जावन काजारी जिवितांत. Anyone married here? कोणी काजारी आसा हांगा? Praise God. So every day we face that, correct? एका दिसा अशे समस्या मेळटा. Conflicts comes between husband and wife. गोवा मैदा बदले इल्ले तिशी जाता वय गे सोडून. Sometimes even the wife might be the mistake, जावंक पुरो सोऱ्या पटी बायल सूख करता. or sometimes the husband might be the mistake. जावंक पुरो थोड्या पटी घोव सूख करता. The Holy Spirit will convict both of them to ask sorry. पवित्र आत्मा दोगांय की खात्री करता सूख मागोंक. But you take that word which hurt you the most,
तुम्ही काय करता तुमका किती दुखला तो उतार तुम्ही सड घेतात and you meditating that hurt day and night, आणि परत दिसानी रात ते उतार नियाळ करतात and that hurt doesn't allow you to go and ask sorry. त्या देखून ते दुःख असल्यावर वसून सुख मागूंक जायना When you say, I will not ask sorry, केदाळा तुम्ही सांगतात म्हाका जायना सुख मागोंक let her or him come and ask sorry to me. तर ते येऊन या तो येऊन म्हणजे लगे सुख मागून दी When you do that, त्यातनं तुम्ही तसे करतात you are not denying yourself त्याला तुम्ही तुमकां इन्कार करिनात and you are not taking up your cross. आणि त्याला तुम्ही तुमचो कुरी सुकोवन घेनात Are you understanding? आता समजता तुमका What is that taking up the cross? तर तुमचो तो कुरी सुकोवन घेवचे म्हळ्यार कितें म्हण कळलें You might not married. Correct? Hazar. So you that example not fine for you. You are studying? What you are studying? College, school? College. Praise God. So you have a lot of friends. तुका You quarrel? You have fight with them. Praise God. So they speak some hurt words against you. केदाळा तुका दुखोवची उतरां उलयतात So it got hurt. ते तुका दुखता So what you have to do? त्याला कितें करीचे तुवें You have to carry and you have to walk and you will be go like this only. तांणी कितें सांगलां काणून वजे काणून वसाजे गे How you will forgive? कशें तूं बक्षिताय That word is, I suppose I'm telling you bad, that word is very, what to say, I should not use that word, but I used it. It hurted you the most. How you can forgive me now? चिंच्या तिथे कठीण उतरा त्याला त्यावेळेला तू कशें बक्षिताय तू This question is not for her, for everyone. Tell me how to forgive that particular person. काले सवाल थिका मात नाही हर एकल्यांक कशें बक्षिता आमी तेन्ना कठीण आसा एकदम उतार That is what taking the cross. ते जावन It's not about carrying your sins and walking. ते जावन आसा तुमचो कुरीस तुम्ही उखलून घेवचो न्ही तुमची पातकां तुमचे वजे तुम्ही केल्ले वायट And this topic came right at the Lenten season. Praise God. हे एक विषय बऱ्या खरंच मेळ्यार तायलो And every time when you see the cross, oh my God, this brother taught me what is that cross is all about. आता कोरीस पळयतना उगडास येता कुरीस म्हळ्यार So the कितें answer is what we wrote. Read it, what we wrote. पण आमी कितें The बरयलें last तें line. वाचा. The last line. Last line. Deny yourself. Deny yourself means The process of denial means to humbly submit my will to God. So if you want to forgive, what you have to do? You have to say, Lord, तर बक्षीचे जाल्यार हांवें कितें करीचें you know with my willpower, समय आल्या की सांगिचें तुका कळीत आसा म्हजे स्वासकत I cannot forget this person. म्हज्या सक्तीन म्हाका बक्षूंक जायना But through your grace and faith, पूण तुज्या कृपेन आनी भावार्था वरवीं I can do. म्हाका करूंक जाता So I cast all these negative words this brother or sister spoken against me, जो व्यक्तीन भावानी या भयणीन कितें नकारात्मक उतरां उलयला हरी एक हांव तुजे वयर सोडटा and cast it to you, आनी हांव तुजे वयर सोडटा and let the Holy Spirit fill me, आनी पवित्र आत्म्या म्हाका तूं भर and I'll go and forgive her, आनी हांव वचोन तें बक्षिता and I will have a good relationship with her. आनी हेच्या वरवीं आमचो संबंद बरो जाता So what you have to do, you have to come to church, cast it out to the Lord, ask for forgiveness. Through your grace and faith I can do. Next day what you have to go, you have to go and speak to her normally. हय पयले तुमी इगर्जे घेजे तुमचो कंत स्कोर एक समस्या जेजूक सोडीजे आनी ताच्या वरवीं तुमकां बक्षूंक साध्य जाता आनी तुमचो परत संबंद एक जाता In this process, आनी ह्या प्रक्रियांत your flesh will scream. तुमची ही रक्तमासाची कूड बोब मारता He will see, the flesh will say, how can you forgive? You know what words she said? त्याला तुमचे मन उलयता तुमचे फ्लॅश तुमचे रक्तमास पंचेंद्रिय उलयतात हे कशें हांवें बक्षूचे आनी इतले कठीण उतरां उलयल्यात When me and my wife have a conversation, केदाळा म्हाका आनी बैले मध्ये उलोवणें जाता it will go very extent. ते वयरी सड आनी सड So she will speak something, I will speak something. ती एक उलयता आमी सड उलयता It hurts me the most. तर म्हाका बस्त दुखता
when I about to go ask sorry, हांवें केदाळ वचून बक्षणे मागूंक येता the flesh will not allow me to go and ask sorry. पूण रक्तमास सोडिना वचून बक्षणे मागूंक. The flesh will say to me, how can she say this word to you? रक्तमास काल्या म्हणटा म्हळ्यार तिने कशें सांगलें You have तुज्या done उतराक? so many sacrifices. तुवें जायते त्याग सॅक्रिफायस केलाय, You did so many things. तुवें जायत्यो संगती केल्याय, But she said this word to you. See how foolish she is. पूण पळय तिने कशें ते उतार तुका सांगले, कितले एक फुलिश जावन आसा एक पिशे At that time, nothing will come into my mind. त्या वेळार खंयचेच म्हज्या मतीक येना. And when I meditate the word, केदाळा हांव देवाचे उतार नियाळ करता, the Holy Spirit will speak to me. पवित्र आत्मा म्हजे लागीं उलयता. Can't you forgive for Tuka- that particular word, what she said against you? तुका ते कितें ते उतरां उलयला ते तुका बोगसूंक जायना. What about you did something to Jesus, but Jesus forgive those तर things? तुवें जेजूक कितें केलाय पूण जेजून कितें केलें? What you did to Jesus, कितें much more than that, what she did to you. कितें जेजूक तुवें केल्लें तुज्या बायलेचे की वर्ते जावन आसा, बायले कितें केलें ताचे की वर्ते तुवें जेजूक तूं केलाय. If Jesus can forgive you, जर तर जेजू तुका बोगशिता, His Spirit is inside of you, तसो आत्मो तुज्या भितर आसा, so can't you forgive the 10% which he did to you, she did to कितें you? 10% कितें लुकसाण केलां तें तुका बोगसूंक जायना. 10%. But if you don't do, जर तर ते तूं करिनाय, you are not carrying the cross. तूं तुजो कुरी सुकोवन घेनाय. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding? आता समजता तुमकां? Praise God. So, denying means इन्कार करचें म्हणल्यार आपणाक submit yourself to the Lord. म्हाकाच देवाक हांवें समर्पण दिवचें. Humbly submit yourself to the Lord. हलतेपणान हांवें देवाक समर्पणचें. So, what we wrote, कितें आमी बरयलां? take my cross means deny myself, my self-will, my self-sufficiency, my plans, my desires, everything I have to deny, and I have to do what God is asking me to do. म्हाका इन्कार करचें म्हणल्यार हांवें ताचो अर्थ वेर इज म्हजो कुरीस उखोवन घेवचो म्हणल्यार म्हाकाच हांवें इन्कार करचें म्हणल्यार म्हजो कुरीस वोवोवचें, म्हजे स्वाकुशेक, म्हज्या स्वार्थाक हांवें मरचें जावन आसा. Now, that's an important thing which we have to learn. When you take a decision to submit yourself to God, केदाळा तुमी एक निर्धार करता तर तुमकांच देवाक समर्पंक. now the evil will not be silent. केदाळा वायट सकत वगत बसना. He will bring you pain. तो तुका दुख हाडटा, He will bring you shame. तुका लज आसता, He will bring you rejection. तुका रिजेक्शन हाडटा, He will bring you betrayal, बिट्रेयल हाडटा, persecution, पर्सिक्युशन दगदोन हाडटा. and more. It will you will lose your life as well तितले तुमचे जिवीत त्या वेळार तुमी ओगडायतात for one thing to obey God. पूण एक देवाक विधेय जावचे खातीर. For example, उदाहरणाक what prayer did Jesus prayed at the Garden of Gethsemane? गेसेमनी मळ्यांत जेजून खंयचे मागणे मागले? Did he pray, Lord, let this suffering to be removed from me? ताणे मागले की हे कसाची कास म्हजे वयले काणवर म्हणून. He prayed. No. Yes. No. He prayed, right? Lord, let this cup of suffering. हे to be कसाची removed. कास म्हजे तावन काणवर म्हणून मागले की Again, someone interpreted this. Jesus was fear. ताच्या विशयांत सूख शिकोवणी दिला याच्या म्हणल्यार जेजू भियेलो म्हणून. That was he is praying this kind of prayer. सॉरी That is what he is praying this kind of prayer. They remove this cup of suffering. ह्या रितीन ताणे मागले म्हणून त्या रितीन तांकां इंटरप्रिटेशन दिले. But actually Jesus prayed that prayer because he doesn't want to be separated from his father. कित्याक जेजून एले मागणे केल्ले म्हळ्यार ताका बापा तावन विंगड जावंक नाका आसले. Not out of fear. न्ही भियान न्ही. Okay. Because the world sins has to be placed on him. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या संवसाराची पातकां ताचे वयर घालूंक आसली. And for 3 days he will be separated. त्या देखून 3 दीस ताणें बापा तावन विंगड जातालो. He will be rejected. त्या देखून ताका तिरस्कार करताले, He will be betrayed. बिट्रेड करताले, Everything goes. कळ्ळें? विंगड करताले, बिट्रेड. Praise God. प्रेज गॉड. Okay. That's the reason he prayed that prayer. त्या देखून ताणें मागले ही काल्स म्हजे साध्य जाल्यार पयस कर म्हणून. But that prayer was not completed. पूण ते मागणे संपूर्ण न्ही. He said, तो ताच्या मुखार it should म्हणालो, not be, it should be your will. तो म्हणालो मुखारसून म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावन. Let this cup of suffering removed from me unless and until it is your will.
ये काल्स 7 दीस जाल्यार तुजी खुशी वय तर म्हणजे तावन पयस कर. And someone will make a prayer. आणि थोड्यांनी त्याच्या विशयी मागणें केले, Lord, please heal me if it is your will. सोमिया तुजी खुशी जाल्यार म्हाका गुण कर. That's a wrong prayer. ते रॉंग एक सूक मागणें जावन आसा. They will quote, ते सांगतात Jesus prayed this prayer. जिजून हे मागणें केला. He prayed, let this cup of suffering removed until it's your will. जिजून मागला त्या गेसामनी म्हळ्यार तुजी खुशी वय तर ही काल्स म्हजे जावन पयस कर. So you have to understand the context of what and why he is praying. त्या देखून आमी उडास दवरचे खंयच्या वेळार कित्या पासून ते उतार सांगले म्हणून. God's will for him to go through this suffering. कित्याक देवाची खुशी जावन आसा जिजून ते समस्येमध्ये वसाचे म्हणून. The कसा reason is, कित्याक म्हळ्यार without dying, कित्याक मरण आसतना we cannot be redeemed. आमकां सोडोवंक जायना. Okay, that's the reason, the plan, and he has to go through it. त्या देखून ते देवाचे योजन जावन आसले त्या प्रमाणे ते जायचे असले. And that's what he prayed that prayer. त्या देखून ताणें जे मागणें मागले Not once, but 3 times. एक पटी न्ही 3 पटी मागले. 3 times the answer was, no, you have to go through, correct? तिनी पटी ताका जबाब मेळ्ळी ना तुवें करूंक आसा वसाचें म्हणून. Now he has to obey God's word. त्या देखून देवाच्या उतराक ताणें आतां विधेय जायचे असले. Now when he started to obey God's word, what happened? केदाळा देवाच्या उतराक तो विधेय जालो. कितें जालें? The 12 disciples were with him. 12 शिष्य ताचे सांगत आसले. Everyone ran. अरे एक धांवले, पळोवन धांवले. Peter betrayed. पेद्रोन ताका Peter denied. डिनाय म्हळ्यार नेगार केलें. He got the pain. ताका दूख, ताचे वयर दूख जालें. His clothes was stripped off. ताचे वस्तूर बरा वोण काडले. When he was on the cross, he was naked. कुसार आसतना तो Nothing was there in his body. विणगो आसलो, कितेंच नासलें ताचे कुडीर. He was facing persecution. अरे एक दूख दोनी ताणें सोंसली. Even God the Father rejected him. देवा बापान समेत ताका नाकारले, विंगड केलो. See, this and all he is going through. हे पुरा ताच्या जिवितांत ताणें अनुभव केले. But still, जाल्यारय the flesh would scream. कूडू रक्त मांस बोंब मारताली. See, you know, if Jesus would have said one calling to the angels, angels will come and finish the Roman empires in 1 second. तुमकां कळीत आसा की जर तर जेजून एक उतार सांगले दुतांक अरी एक ते संपूर्ण नाश करता आसले. But he went through the suffering. पूण त्या समस्या त्या कष्ट दगदांनी तो गेलो. Praise God. So that you and I can be redeemed. कित्याक हांव आनी तूं ताच्या मुखार असले हांव आमच्या सोडून बसत आमच्या मोगा बसत ताणें केले. So you don't need to carry your sins, your burdens, what you committed before, because it has already nailed. त्या देखून तुवें कितें केलाय कितें फाता केलाय तुवें ते ओवजे म्हणना ते दोळस जेजू क्रिस्तान कुसार केळयला. But here he's saying you have to die to your flesh, your own self. त्या देखून तुज्यात स्वार्थाक तुज्यात रक्त मांसाच्या ओंदोण्याक तुवें मरोंक आसा. The flesh will scream, त्या देखून रक्त मांस बोंब मारता. don't do. तूं हे करी नाका. The Spirit will say, कित्याक आत्मा म्हणटा obey God. देवाक विधेय जा. So you will face pain, you will face shame, you will face rejection, you will say, you will betrayal, denial, everything you will face, but that is for Jesus' sake. त्या देखून आमकां हर एक दूख आसता, लज आसता, विंगड करतात, नाकारतात, तिरस्कार करतात, पूण हर एक जिजोन हर एक आमच्या पासून ते सोंसला. If you don't internalize this in your mind, जर तर हे संगती तुमच्या भितर तुम्ही घेनात, when you internalize what God said, that I have to obey God and I have to love everyone, कित्याक देव कितें सांगता देवाक विधेय जायचे आनी देवा सामने मोग करीचे म्हणून, that's what you are saying. I deny my self-will त्या देखून म्हणजे स्वाकुशेक हांवें इन्कार करचे and I will take up my cross and follow Jesus. त्या वेळा हांवें सांगता जेजूस कुरीस म्हजो उकुरीस उखल घेवन हांव ताचो फाटलाव करता. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? समजले तुमकां? Go to Luke 6, 27, 28. Luke 6, 27, 28. Luke 6, 27, 28. 27. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who abuse you. पूण म्हाका कान दितले तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां
द्वेषितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरपतल्यांक आशीर्वाद दिया, तुमी निंदा करतल्या पसत मागा. पूण म्हाका खाण दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेषितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरपतल्यांक आशीर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पसत मागा. Are there enemies in your life? आमच्या जिवितांत आमकां दुस्मान आसात. Yes. वय गे, Are those people hating you? आमचो ते द्वेष करतात, Are people cursing you? आमकां शिराप घालतात, Is there any people who abuses you? अब्यूज निंदा करतात, Abuse you? निंदा करतात आमची. So, when all these four things happen in your life, केन्ना हे चार संगत्यो तुमच्या जिवितांत जातात, what you will do? कितें तुमी करतात? What you will do? We will forgive them. Forgive. Now you will understand. You say you forgive. If not, what you will do? आता तुमकां समजालें बक्षीचे म्हणून, नाल्यार कितें करतात? Dragon monkey style. होय गे, One hit. एक मार दो तुकडा. This is what the world will say. कित्याक संसार आमकां And ह्या world रितीन will do. सांगता, पूण देवाचे अवतार आमकां ह्या रितीन सांगता. This person is your enemy is coming. कित्याक संसार कितें म्हणटा, तुजो दुस्मान आल्या येवन आसा. So don't do anything to him. Always he is always planning for your failure. कित्याक ताचे पासून तूं कितें करिनाका, तुजे सोलोवणेक तो राखून आसा एक फावटी. So now you don't do or you do something bad against him. Bad. Don't do good, but do bad against for him. ताका कितें तूं बरें करूंक वचनाका, वायट कितें आसा तेच कर तूं ताका. Correct? The flesh will say. तुमचे रक्तमास तुमकां सांगता. But the Spirit of God says, पूण देवाचो आत्मा म्हणटा, love your enemies. तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. Who is your enemy? कोण म्हजो दुस्मान? Satan. सैतान गे, Correct? वय गे. Satan is not your enemy. So Bible is saying love your enemy. So we have to go love Satan. तर देवाचो अवतार म्हणटा देवाचो मोग कर, सैतानाचो मोग करचो गे. Satan सैतान kana soji, दुस्मान जाल्यार, dancing Satan with every day. हा? तर दुस्मान म्हळ्यार कोण? So your brothers and sisters are enemies? Then I'll tell to your sister and brother, right? So who is your enemies? तर आमचो दुस्मान कोण? Myself. Yeah, yourself. You have to love yourself. That's what Jesus said. Love your neighbors as you love yourself. त्या देखून तुमचा दुस्मानाचो मोग करा, तू कसो तुजो मोग करताय तसो. See, there are three types of enemies. त्या देखून आसो तीन नमण्याचे दुस्मान आसात. The first enemy is the world. पहिले हे आमचो दुस्मान जावन आसा संसार. The second enemy is someone who's coming against you. केदाळाक जो व्यक्ती म्हजे विरोध येता तो म्हजो दुस्मान. Okay? And the third enemy is yourself. तू तुकाच तू जावन आसाय, तुजेच स्वार्थ या तुजेच चिंताप दुस्मान जावन आसा. Okay? Self. So, which context he is talking here is, if someone is coming against you, पूण हांगा कितें खंयच्या विशयान उलयता म्हणल्यार, if someone is तुमच्या hurting विरोध you, येता, तुमकां दुख येता, if someone is hurting you, तुमकां कोण दुख येता, someone is rejecting you, कोण तुमकां रिजेक्ट करता, someone is causing pain in your life, कोण तुज्या जिवितांत दुख हाडटा, someone is always digging next to you so that you can fall, रेकपडी एकलो व्यक्ती येवन फोंड काडटा, त्या फोंडान तुमी पडाचे म्हणून. the Bible is saying you One- go and love them. पवित्र पुस्तकात म्हणटा त्या व्यक्तीचो वचून तूं मोग कर. See, there are people, those who hate you, people are there to curse you, and people are there to abuse you. And what God is saying, you have to do good, bless, and pray for पळय, them. कोणसो तुमचो द्वेष करता, तुमकां शिराप घालता, तुमकां निंदा करता, तुवें खाले करीजे, तांचे पासून मागाजे, तांकां आशीर्वाद बेसांव दिजे, And when you decide that God said these तांकां things, बरें करीजे. and I have to obey that, केदाळा देवान पळय अशें सांगलां ते करूंक आसा, ताका विधेयपण दाखयता तर, and you now sit with the Lord, आनी तुमी सोम्या सांगाता बसतात, and you're asking for the help, आनी सोम्या सांगाता कुमोग मागतात,
to the Lord, आणि स्वामी आताही now स्वामी सांगता now the flesh will come and scream, आता तुझी परत रक्त आम्ही बॉम्ब मारता how can you do this because he did so many things to you. कित्याक तू हे कशें करूंक शकता तुवें जायत्यो संगती बरें केल्यात Correct? वय गे Thus the flesh will come and speak to you, don't bless him, रक्त don't मास love him, म्हणटा don't do good to him. ताका बेसांव करनाका आशीर्वाद दिनाका बरें करिनाका म्हणटा Praise God. Yes or no? वय गे न्ही When you don't consider those things and when you start doing these things, जर तर तुम्ही ते लेखाक दवरिनात पूण हेचे प्रमाणे करतात that's what denying yourself, carrying up your own cross. त्याचो अर्थ जावन आसा ह्या प्रमाणे केल्यार तुम्ही तुमकांच इन्कार करतात आणि तुमचो कुरीस तुम्ही वाहून येतात Today you will find a set of people. तुम्ही ह्या दिसांनी थोड्या नमनाचे व्यक्तीक पळोवन आसात Again tomorrow another set of people will come against you. आणि दुसरे फाटी काय येता दुसऱ्या नमनाचो लोक तुमच्या विरोध येता In some other translation it will say, take up your cross every day and follow Jesus. पूण अनेक ट्रान्सलेशन बरयला हर एका दिसा तुमचो कुरीस उखोवन घे आणि जिजूचो फाटलो करा म्हणटा Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you Jesus. Hallelujah. Jesus. Are you understanding what is this? Take up the cross and follow Jesus. समजले की तुमचो कुरीस उखोवन घे आणि जिजूचो फाटलो करा कितें म्हणून Now see, आता he's पळया. saying here, हांगा पळया go to Matthew 16:24. पळया मॅथ्यू 16:24 आमी पळया Time is there. मॅथ्यू 15 minutes. 16 16:24. See, this verse starts. Then Jesus told his disciples. हांगा जेजू- म्हणटा उपरांत जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणालो म्हणालो He is referring something happened before. कित्याक कितें जावनच्या पयलेच तो जेजूक सांगून शिष्यांक सांगून आसा If that incident is not happening, कित्याक- if not happened, हे काले ते एक इन्सिडेंट जावन आसले this will not come. हे जायना सॉरी इट विल नॉट This scripture will not come. जर तर ते जायनाटले तर हे उतार या स्क्रिप्चर येनाटले There is an important thing which has happened earlier verses. तसो अर्थ म्हळ्यार हेच्या पयले कितें की एक अति गरजेचे संगती जाल्यात Okay, I don't need to go there. I'll tell you what is that. हांव ते वचना पूण हांव कितें सांगता ते तुमकां Jesus and his disciples were sitting and they were discussing. आता जेजू आणि ताचे शिष्य बसून आसले एकामेका उलोवन आसले डिस्कस करन आसले Okay, so all of a sudden Jesus put a question. त्याला एक काय म्हणतात तक्षणच म्हणल्या बरी जेजून एक सवाल केले What are people saying about me? म्हजे विशयांत लोक कितें सांगता म्हणून Correct? What did disciples said? पूण शिष्यांनी कितें म्हणलें Some they say you are John the Baptist. थोडे म्हणटात तूं जुआंव बाप्तिज Some said you are prophet Elijah. तुवें एक म्हणटा थोडो तूं प्रवादी एलेजा म्हणून Some say you are the prophet that has to come. तुवें म्हणटा ते प्रवादी एकलो येवंक आसा So there should be some other answers also, would have not important. पूण जायते जवाब आयले ते आमकां गरजेचे न्ही So again Jesus stopped. आनी जेजून रावयले What do you think I am? Who I am? तुमी कितें चिंतात हांव कोण म्हूण There was a pin drop silence. त्या वेळा एक सक्कड See, Peter immediately did not say. मौन जाले शांत जाले If there was a pin drop silence, एक आवाज ना कोणाय सोय they would not expect this question from Jesus. तांणी चिंतूंक ना ह्या रितीचे सवाल येता म्हणून Like all of a sudden I'll ask a question. You would not expect that question. ते तक्षण सडनली अशें विचारता म्हणून And you will be silent. Oh my God, I did not revise what I said yesterday. Praise God. Now, Peter said that you are the Messiah, पेद्रून कितें म्हणलें तूं जावन आसाय the Son of living God. जिव्या देवाचो पूत Okay? What would have his reaction? त्या वेळार ताची प्रतिक्रिया कशी आसली Everyone was silent. हरी एकली मौन आसले All of a sudden he spoke. ऑल ऑफ सडन म्हळ्यार Suddenly he spoke. सडनली ताणे एकच पटी ताणे You विचारले are the Messiah, the Son of living God. एकच पटी ताणे काय म्हणले तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून What Peter's reaction would have been? तेन्ना पेद्रसो प्रतिक्रिया कशी असली He is giving a revelation which no one said. कितें ताणे एक उगडापान दिल्ले कोणाय कळीत नाटले कोणे सांगिनाटले उगडापान ताणे दिल्ले
the reaction would be, he would have been surprised. He would have said, did I ते- say something wrong? कितें सांगतना तसो चिंतलो आमी कितें काय सूख सांगलें की म्हणून Because he knows that this is not from me. कित्याक ताका कळीत असलें तें म्हजे वरवीं न्ही. Everyone were silent. हर एक व्यक्ती ते मौन असले. Supposing I ask you a question, everyone was silent. All of a sudden, one person gives an answer, and you will think whether I give a right answer or wrong answer. पण चिंतया सकट सायलेंट आसा सडन काले की हांवें एक सवाल आशिल्ले ताका जवाब ताणें सडन दितना तोय चिंता हांवें सारकें दिलें की या रॉंग दिलें की. That might be Peter's action. जावंक पुरो ताची एक कार्य आज जावन आसलें पेद्रूचें. So Jesus understood that this is not from flesh and blood, but it is Heavenly Father revealed it to you. जेजूक कळीत जालें ह्या रक्ता मासान तुका कळीत केल्लें न्ही, सर्गीच्या म्हज्या बापान तुका उगडापे केलें And म्हणून. he also said that आनी ताणें म्हणून ताच्या सांगात म्हणालो you will be the rock, तूं जावन आसा एक कडाप, and I will build the church on you. ह्या कडपाचेर म्हजी हांव धर्मसभा बांदतलो म्हणून. And now Peter had a medal. आतां ताका काले म्हणलें एक That IPS officers will have medal here, right? And if you see the big officers, they'll have a medal full pocket. काले एक Means medal that मेळ्ळें. pocket is only for the medal. So Peter like, आतां काले एक जेजू तो एक काले म्हणटा शाबासकी मेळटा ताका मेडल मेळ्ळ्या बरी जालें. little bit later, ताचे उपरांत Jesus is revealing that I have to go to Jerusalem and Son of Man has to be crucified. कित्याक जेजू म्हणालो म्हाका जेरुसलेमा वचूंक आसा थंय मनशा पुताक घुसयतले. Now Peter, आतां परत पेद्रू he said that you are the Son of living God, and he got his benefit. Now ताणें काले म्हणलें तो जिव्या क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणल्यार ताचो फायदो ताणें घेतलो. what Peter said? आतां पेद्रू कितें म्हणालो? No, okay, let's go little bit before 22, 16:22. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, far it be from you, Lord, this shall never happen to you. Mike. तेदवा पेद्रून ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोम्या तुका ते केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोम्या So तुका he ते is, केदीच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. doing one thing. आतां तो काले करता Come. कुशीन आपोवन व्हरता. I will not allow you to go over there. हांव He is तुका telling सोडिना silent. थंय वचोंक सोडिना म्हणटा. You know why? कित्याक? Because again Jesus will say, flesh and blood did not reveal it to you. It is because the Father revealed it to you. कित्याक तो चिंतलो हे तुका रक्ता मासान न्ही बापान तुका उगडापे केला म्हणून. Peter thinking something like that. पूण पेद्रू तशें चिंतालो. What did Jesus said? पूण जेजू काले म्हणटा Go to 23. 23 वळो. But he turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but the things of man. Put this 23 in compare. तितल्यार जेजू पेद्रू ते गुवन म्हणालो मुजसरचिलो पयसर सोम्या हांव एक सैताना हांव एक म्हजे वाड्यार कळटा तो फातर Come तूं down. कित्याक देव चिंता तशें देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. Next. तितल्यार जेजू पेद्रो घुवोवन म्हणा लागलो म्हजेच आशिल्लो See, पयसर सैताना check the word म्हजे called वाटेर flesh. अडकळटा तो फातर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. Human thoughts, okay. Kannada, I don't know. Okay. Next. What are the things of men? There's something. Come down. Next. Next. Things of men. Okay, there's something called nature, human nature. Go to GNB, Good News Translation. No, from here you go on the top. Okay. Jesus turned around and said to Peter, get away from me, Satan. You are an obstacle in my way because these thoughts of yours don't come from God, but from human nature.
तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गोवन म्हणा लागलो मोजेस आशिल्लो पयसर सयताना म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मोनीस चिंता तशें तूं चिंताय. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So, Peter thing is, he reminded that. पूण So, he set aside Jesus, no, I will not allow you to go to Jerusalem. पेद्रू कितें चिंतालो त्या देखून ताका कुशीन आपोवन ताणें बेश्टायले त्या तो काले चिंतालो पयले कितें जेजू सांगता ते तो अशें नासलो. Now, Jesus shouted at him, get behind me, Satan. तेन्ना जेजू काले म्हणटा ताका बॉम्ब मारता आनी म्हजे सगळो पयसर सयताना म्हणटा. Why he said something like that? कित्याक त्या प्रमाणे केलें जालें. It says you are an obstacle or hindrance in my way. Why? तो म्हणालो तूं म्हजो अडकळसो फातर जावन आसा म्हजे वाटे कित्याक म्हणालो. जेजू को सैतान आसा. What? Jesus said to Satan. Jesus said to the Satan, not. He said to Peter only, it says. हांगा बरयला पेद्रू म्हणालो म्हणून. Scripture said to Peter only. Okay, God's will. Praise God. Praise Okay. God. My question is whether he said to Peter or Satan. No. Why he said that? म्हणजे सवाल पेद्रूक Whether he said to Peter or the Spirit कित्याक operating, that doesn't matter. सांगले म्हणून पेद्रूक. My question is why he said that? Why he shouted at Peter? कित्याक तो बेश्टावंक लागलो पेद्रूक. Jesus will done God's will. Yeah, what is that God's will? He has to go. The verse go to GNB 22, 16:22. 22. You can click directly to GNB, sister. You are in compare now. Go to the GNB version. GMP. Yeah, next to ESV. Peter took him aside and began. Okay, 21. Okay, for the time on Jesus began to say plainly to his disciples, I must go to Jerusalem and suffer much of the elders, the chief priests, and the teachers of the law. I will be put to death, but 3 days later I will raised to life. So Jesus is revealing his plan. सांग 16:21. तवळ तावन जेजू आपल्या जेरुसलेमाक वेची गरज ना म्हूण आपल्या शिसांक सांगून लागलो. ते मालगड्या आनी शास्त्र्यांच्या आनी प्रधान याजकाच्या हातान आपणाक जायते सोसूंक आसतले. पूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हूण ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तवळटावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. ते मलगड्या शास्त्री आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केल्लें. Praise God. So, Jesus is revealing his plan that he has to go to Jerusalem, die on third day, he will be raised to life. हरी एक जेजून तांकां येदोळसो उगडापे केले जेरुसलेमाक येतलो आनी मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा परत जिवंत जातलो म्हणून. The same Peter who said, you are the Messiah, the Son of living God. पेद्रून म्हणले तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून. He was operating purely in the Spirit. त्या वेळार आत्म्यान ताका हात चलतालो. When Jesus said this, केदाळात जेजून हे म्हणलें he started to operate in the human nature, that is flesh, त्याच्या मनशा सैमान म्हळ्यार रक्त मांसान तो चल्लो. which was an obstacle to carry the cross of Jesus. ते एक अडकळ जावन आसले जेजू कुरीस वोवंक. So even though you are spiritually filled, your flesh might be an hindrance to carry your cross. जावंक पुरो तुमी आत्मीक रितीन आसात तेन्ना कितें जाता म्हळ्यार आमची रक्त मास आमकां अडकळ करता आमचो कुरीस वोवंक. Are you understanding why I took this
कित्याक So- हांवें खाण गेले म्हळ्यार कळी जालें की Sometimes I may preach and reveal so many things to you. जावंक पुरो हांव जायते तुमकां शिकयता, जायते उगडापणां हांव दिता. Sometimes I may operate in a human nature सो थोड्या फावटी हांव रक्त मासा प्रमाणे हांव चलता. which an hindrance to me to carry my own cross daily. ताच्या वरवीं कितें जाता म्हळ्यार म्हजो कुरीस्त वोवंक म्हाका अडखळ जाता. So your flesh might be an hindrance to carry your own cross. That's what Jesus said. Deny yourself. Go to 24 now. त्या देखून तुमचो कुरीस फाटलाव करा. थोड्या फावटी कितें जाता म्हळ्यार आमचे रक्त मासत आमकां आमचो कुरीस वोवंक आमकां अडखळ जाता. त्या देखून जेजू म्हळ्यार तुमकां तुमी इन्कार करा. See, that's what he says. Then Jesus said to his disciples, if any of you want to come with me, you must forget yourself. त्या देखून हांगा देवाचे उतार म्हणटा कोण आपणाचो फाटलाव करता ताणें आपणाकच इन्कार करीचे. इन्कार Forget yourself. मग आपणाकच ताणें इन्कार करूंक आसा. Carry your cross and follow me. आनी तसोच तो कुरीस ताणें उपकोल घेवंक आसा आनी जेजूचो फाटलाव करूंक आसा. So when you take a decision to obey Jesus, केदाळा तुमी एक निर्धार घेतात जेजूक विधेयपण दाखोवंक, you have to deny yourself. त्या जाल्यार तुमकांच तुमी इन्कार करूंक आसा. That is your flesh. ते जावन आसा तुमचे रक्त मास And then you have to take your own cross. आनी तुमचो तो कुरीस तुमी उखोल घेवंक आसा. Which means the flesh will say, but still you are not internalizing those things, but you are focused on what God has called me for. तुमचे रक्त मास तुमकां अटकळ करता पूण तुमी जेजून कितें उतरान कितें सांगलां ताचेर तुमचें ध्यान आसूंक जाय. Praise the Lord. Praise And God. now you are carrying your own cross. तेन्ना तुमी सांगयेत तुमी तुमचो तो कुरीस उखोल घेवन जेजूचो फाटलाव करतात. See, before coming to the retreat, केदाळा रितीरी घेवचे पयले there are so many things which is happening in my life as well. जायते संगती म्हज्या जिवितांत घडल्यात. So if as a human nature, एक संसारी स्वभावा प्रमाणे what should I have done is, हांवें कितें केलें म्हळ्यार I should have called Sister Anita and said, Sister, I'm going through so and so problem. हांवें सिस्टरान कॉल सांगलें हांवें म्हज्या जिवितांत अशे समस्या आसात, I will not come. हांव येना. Correct? वय गे A human nature, it has to be done like this. मनशा सैमांत अशें जाता वय गे. But पूण the Lord said you have to go and preach over there. स्वामी काले सांगता तुवें थंय वचून शिकोवन दिचे. So I have to crucify my flesh saying, त्या- there are so many things happening there in your house and you coming here to enjoy. तूं त्या म्हणजे कूड काले म्हणटा तुज्या कुटुंबांत जायते समस्या जावन आसात, त्याला काले करिता तूं हांगा येवन संतोष पावताय म्हणटा. So what I'm doing, I'm crucifying myself त्या हांव काले करता म्हज्या स्वार्थाक हांव कुरसायता. and I made word of God as a top priority in my life. देवाच्या उतराक हांव पयलो स्थान दिता. Believing that when I do God's work, हांव सतमंता देवाचें काम करना आसा म्हणून God will take care of my work. त्या जाल्यार काले करता म्हजे काले गरज आसा देव ते हाती घेता. I'll give you one more example. हांव तुमकां अनेक उदाहरण दिता. Have you heard about Sister Florita? तुम्ही सिस्टर फ्लोरिटा विशयान ऐकाला? Florita with our team? ऐकाला? Okay. You would have not seen her much. They went to Mizoram. I'm not sure which place is that. एका जाग्याक ती गेल्ली. With Mizoram. Papa and other two team members, Brother Johnson went to that place. ब्रदर आणि दोन सांगात तांणी गेल्ली. The day she reached and started to preach, केदळा त्या जाग्यार पावली आणि शिकवण दिवंक सुरू केलें. she got an information that her father and mother both met with an accident. तिका एक खबर मेळ्ळी आवय बापाय ऍक्सिडेंट जाला म्हणून. Now, if you are in that place, what you will do? तुम्ही त्या परिस्थितीत असल्यार तुम्ही कितें करताले आसतात? What you will do? कितें करतात? हा? Huh? You tell your truth. Doesn't matter, huh? Planning to return. That's what the human nature says. सो मनशा साहेब म्हणटा ते दोन फाटी येवंक. So, Papa also said, I'll book your flight tickets. ब्रदरांनी सांगलें तुजे फ्लायटाची हांव टिकेट बूक करता. You can attend your father and mother. I will take care of this. हांव हांगा पळयता रितीचे तूं थंय वचून तुजे पापा मम्मीचे केअर कर. You know what she said? पूण ती कितें म्हणाली कळिता? No, Papa, I'm not going back. हांव फाटी वचना. Word of God is a top priority. कित्याक देवाचें उतर प्रामुख्य जावन आसा. The plan is not for me not to preach the word. कित्याक हे योजन जावन आसा ह्या जाग्यार हांवें शिकवण दिवं नजो म्हणून. So I'm going to continue to preach the word
until my days are here, कित्याक कितले दीस आसा तितले दीस हांव हांगा रावन देवाचे उतार दिता. then I will go and attend my parents. ताचे उपरांत हांव म्हज्या आवय बापायपासून मेळटा. And she was there for a week time. तांणी एक हप्तो थंय आसलेचे. There were massive healings were happening. जायते अद्भुत खुणा थंय जाल्ल्यो. Everyone were turned to the Lord. तरी एक देवा थंय फाटी परताले. And it was a new revival happened in that church. त्या एक नवे सावन त्या इगर्जेंत सुरू जाले. Praise the Lord. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Are you understanding? आता समजालें. At the same time, त्याच वेळार someone in the hospital जो व्यक्ती हॉस्पिटलार आसलो who knows her, ताका कळीत आसले. that these are the parents of her, ताका कळीत आसले याची आवय बापाय म्हणून. and they were taking care of their parents until she came. ते येता म्हणसर ती ताच्या आवय बापायची जतन घेताली. You see that? तुम्ही पळयले God's word, पळय देवाचे the work उतार of God. कशे देवाचे उतार. So when you do God's word केदारात- with your full heart, देवाचे उतार या देवाचे काम तुम्ही तुमच्या सगळ्या काळजान करतात. full intensity, तरी एक इंटेन्सिटीन करतात. God will arrange someone to take care of your देव problems. as well. दुसरे ते तुमच्या जाग्यार तुम्ही नटलेल्या जाग्यार दुसऱ्या मुखांतर ते अरेंजमेंट किती गरज आसा तो संपूर्ण करता. This is what take up your cross and हे- follow Jesus. ताका म्हणजे तुझो कुरी सुकोवन घे आणि दिसो पाटलाव कर. Abraham was given a promise अब्रामाक बसवणी दिल्ली. at the age of 75. किती ताची प्राय 75 असली. You will be having a child of your own, and that child will be through that child you will be a blessing to the nations. तू एका त्या भूतार प्रायर भुरग्याक जल्मतलो ताच्या वरवीं तू राष्ट्राचो बापाय जातलो. And when that promise fulfilled केन्ना ती बसवणी at संपूर्ण the age जाली. of 99, 100. लगभग 100 वर्सां लगभग. You know 24 years what he has to go through. तानी 24 वर्सां ताणे काले पुरा सोसलो असले अनुभव ताच्या जिवितांत. But he was focusing on the promise of पूण God. ताची हरी एक ध्यान के असले देवान दिल्या बसवणे वयर. And it never stopped. After that, after he, when Isaac was about 15, 16, God asked him to sacrifice. पूण तो इजाक जल्मले उपरांत 15-16 वर्सां देवान काले म्हणले ताका बली भेटोवंक. Correct? वय गे. Praise the Lord. Thank Praise you, God. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. But he did not said anything. पूण त्या वेळार ताणें कितेंच कांय म्हणूंक ना. He obeyed what God has asked him ताणें to do. देवान कितें सांगलां ताका विधेयी जालो कितें करूंक सांगलां ताका. Do you think how hard is to sacrifice his own son? तुमकां कळीत आसा की आपल्या स्वंत पुताक भेटोवचें कितलें कस आसा म्हणून. Praise God. But he crucified himself. पूण ताणें काले केलें आपल्या His स्वार्थाक flesh. शेल्पाक ताणें कुसायलें. He carried that cross ताणें कुरीस काण गेलो and he followed Jesus. आनी ताणें देवाचो फाटलाव गेलो जिसो. And we know आमकां कळीत आसा what is that rest happened over there. कितें ताचे उपरांत जालें म्हणटे. Praise the Lord. We'll go Praise- for last verse, Galatians 6:14. आमी निमाणें उतार पळया गलातकारांक बरयलो 14वी वळो 6:14. गलात 6:14. Galatians 6:14. We will continue this from here tomorrow, okay? आमी हेच्या उपरांत फाल्यां मुखार आमी कंटिन्यू करया हेच्या उपरांत. Go to KJV. Okay, AMP, sorry, AMP. I want to have in a normal explanation. Okay, so he says, okay, go to 13. For even the circumcised Jews themselves do not really keep the law, but they want to have you circumcised in order that may glory in your flesh, your subjection, external right. So the Jews are glorifying on the flesh. Okay? सुनत ताणी घेतले जाल्यार नियमशास्त्र ते सारके पळिनात. पूण तुमी सुनत घेजय म्हूण ताची अपेक्षा. कित्याक तुमी भायली रीत आदरतात म्हूण तांकां बडय उलोवंक जाय. सुन्नत तांणी घेतल्या जाल्यार नियमशास्त्र ते सारके पाळिनात. पूण तुमी सुन्नत घेजय म्हूण तांची अपेक्षा. कित्याक तुमी भायली रीत आदरतात म्हूण तांकां बाडाय उलोवंक जाय. What glorify your flesh? खंयचे आमच्या कुडीक महिमा दिता. When you do everything what your flesh says, it's glorifying your flesh. केदाळा तुमी तुमची रक्तमास कितें सांगतात त्या वेळा तुमच्या रक्तमासाक महिमा जाता. Okay? I can come and preach here. हांव हांगा येवन शिकवण दिता.
My flesh can say, you can go and take rest in the room. म्हजो रक्त मांस कालंकंता वचून रुमारो रेस्ट करनगे When I do what my flesh says, केदळा म्हजे रक्त मांस कितें सांगता ते I am glorifying the flesh. तेदळा काले जाता म्हज्या Okay. कुडीक हांव उत्तेजन दिता या महिमा दिता We will study this deeply in deeper tomorrow. Let's go to verse number 14. आता आमी 14वी ओळ पळया 14. But what Paul says, for be it for me to glorify in anything or anyone except in the cross of our Lord Jesus Christ the Messiah, through whom the world has been crucified to me and I to the world. म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाई शिवाय हेर खंयची वडपण लेखचे म्हाका नाका. ताचे मरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायले बरी जाता. म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बाडाय शिवाय एर खंयचेय ओडपण लेखचे म्हाका नाका. ताचे मरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुसायले बरी. So in other words, he is saying, I am not glorifying the flesh, but I am boasting the one Lord Jesus Christ, because he took the cross for me, he crucified for me. Now I will boast the cross of our Lord Jesus Christ, because I have been crucified to the world and world to me. आता हो कितें सांगता म्हळ्यार आपणाचीच बडाय उलयना, आपल्याच्या कळ्ळें म्हणटा रक्ता मासा कुसायता तो बडाय उलयता जेजू क्रिस्ताची, कित्याक ताच्या मरिफात हांव संवसाराक आनी संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुसायल्या बरी जावन आसा. So Paul is saying, if I boast, जर पाऊल सांगता हांव बडाय उलयता, I boast the cross. हांव कुसाची बडाय उलयता. When I take my cross हांव म्हजो कुरीस घेता and work on those things, आनी हांव त्या विशयान काम करता. I will say हांव सांगता that how I was हांव कसो आसलो and how I am here, आतां हांव हांगा आसा, it is because of our Lord Jesus Christ. हे जावन आसा जेजू क्रिस्ता मरिफात. I will boast in that. त्या देखून हांव ताच्या विशयांत बडाय उलयता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. हालेलुया. So are we clear? आता तुमकां समजलें? What is that? Take up, deny yourself and take up the cross आता तुमकां आपणाकच इन्कार करचे, तुमचो कुरी सुकोल घेवचे, कितें म्हूण समजलें? and follow Jesus means आनी ताचो फाटलाव कसो म्हळ्यार denying to your flesh, आमच्या स्वार्थाक रक्ता मासाक आमी इन्कार करचे obey to God. आनी देवाक विधेय जावचे. Remember, it's not about carrying your past sins. त्या उडास दवरा, तुमचे आदी कितें घडला तुमचे पाताक ओवचे न्ही. Clear in that? समजलें? So we will study next about the message of cross. What that cross means. What is the message to the world? So we will study that tomorrow. कुर्साचो संदेश त्याच्या विशयान आमी फाल्यांच्या दिसा आमी शिकया संदेश कितें म्हूण. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Any questions? तुमकां खंय सवाल आसात? क्वेश्चन? Any सवाल आसा? काही मनी सवाल आसात? नाही Doubt? आसा? दुबाव कुर्सा विशयांत? Okay. Praise God. So Praise God. Okay, thanks you. मंगळा बापा, ह्या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्गां दिता. जायते फाटी आमी चिंतले आसा आमचो कुरीस वोवचें म्हळ्यार आमचे दिसपरते कश्ट समस्या आमी कितें केला ते वोवचें. आयच्या दिसा तुजे उतरां मरिफात हे वर्ते उगडापण केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. केदळा आमी आमच्या रक्ता मासाक आमी मरता, रक्ता मासाच्या स्वार्थाक आमच्या स्वाकुशेक आमी मरता आनी देवाचे उतार कितें सांगता ते आमी करता. तेन्ना आमच्या कुरीस आमी वोवयता आनी तुजो फाटलाव करता म्हणल्यार हे वर्ते सत आमकां तुवें उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. अशें आमच्या दिसपरत्या जिवितांत हरी एका संदर्भान आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या कामा कडेन आमी बेडच्या हरी एका व्यक्ती थंय येताना आमी आमच्या स्वार्थाक आमच्या स्वाकुशेक मरून तुजे उतार कितें सांगता ते ताका आमी प्रामुख्यते दिवन ते करतना तुजो आमी फाटलाव केल्ल्या बरी जाता. आमचो कुरीस वोवयलो जाता म्हणल्यार सत दिसपरते आमच्या जिवितांत आमच्या मनांत जिखून दवरून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या संवसाराच्या सर्व वायट सक्तेचेर ताच्या आदारान
घरान जैत व्हरून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावं दी. अशी हरी एकली तुजे ते येवन तुजो मोग अनुभव करून तुज्या नांवाक आनी तुवें केल्ले हरी एक तांच्या जिवितान अनुभव करून जी बरोवन तांचे जिवीत जिवन तेच जिवीत हेरांतय वांटोवंक हरी एकल्यांक फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता हांव. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So tomorrow morning you can come by 7:30 here. Okay, हांगा 7:30 सकाळी AM. फाल्यां 7:30 वरान तुमी सकटांनी हजर जावचे 7:30. आतां जेवणाचो वेळ. जेवण जाल्या उपरांत तुमी तुमच्या रुमाक या हांगा रावताल्यार वसयत या वय तेणें भोवंक वचनाकात दयेकन वचोन परत ऐका शिकोण आज केली रुमार वचोन परत. प्रेज गॉड.